In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Argatuka Somiyam Argantuka Doniyam Argantuka Argantuka Atayani Sasnam Argantuka Somiyam Argantuka Doniyam Argantuka Argantuka Atayani Sasnam Tuve makarot sloi tu samokocham Tuve makarot sloi tu jikasri kocham Tuve makawin sloi suka paucham Turi makafawonoi, Surya makafawonoi, Turi makafawonoi, Surya makafawonoi. Argatuka somiyam, Argatuka doniyam, Argatuka, Argatuka. Atayani Sasnam. Thank you, Jesus. Praise you, God. Glory to your name. Argantuka Jesus, Vakanituka Jesus, Moimatuka Jesus, Vakanituka Jesus, Dinwastuka Jesus, Argantuka Bapa, Argantuka Povitatmia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मोगडा बापा आम्ही तुझ्याशी आता आयले हांगासर तुझे उपस्थितीन आम्ही आहाय जेजूची कृपेन आणि देव स्वताच्या मोजतीन हे देव फुल्ली आमची आख्खी मांदावळ आमी तुझ्या हातान ठेवतात दिवन तुका आर्गां जे कितें तूं उलोवंक सोदता ते ब्रदराशी उलोवं दी आनी आमची कान मन आमचे काळीज आमचो आत्मो आमची कूड पासून आमी उक्ती दवरता आयकोंक तुजें उतर आयकोंक तुजो मोग तुजे मोगाची आमकां गरज आतांच न्हू सदांच आमी तुज्या मोगान जल्मलेली भुरगीं आनी तुज्या मोगान आमी रावतात पूण तरी पूण आमचे भितर आमी कश्टता जायते त्रास सोंसता भोव कोणी जावन आमी खूद आमची पिराचीत करिना या दुसऱ्यांक भोगसिना हे आमकां उगडास पासून आसना आयज पवित्र आत्मा तूं दाखोवन दी आमकां तुजें उतर देवाचें उतर आमची काळजान रिगोवन दी आनी ते सूर्य पोरमणी 2 देराचे सूर्य पोरमणी भितूरसर रोमोन दी आनी आमचे सगळे उगडे करून दी हे आमी मागता बापा तुज्या पुत्रा जेजूच्या नांवी Amen. Amen. Argantuka Jesu. Dinwastuka Jesu. Moimatuka Jesu. Dinwastuka Jesu. Argantuka Jesu. तर म्हज्या भावान भयणीनो तुमकां सगळ्यांक हांगा येवकार आयज आमी देवाचें उतर आमचे भाशेन आमी आयकोया आमी UK पावत जाल्यार UK कसली भास आसता इंग्लीश चलता पूण आमी आतां गोंयकार आतां गोंय हांगा UK आहात म्हणून आमी आतां हांव गोंया आतां UK आयला देखून आतां देवाचें उतर UK पावला म्हणून आयज आमी देवाचें उतर आमचे भाशेन आयकोया तर आमी आयज ह्या जुवाचे तिसरो विस्वोर वोड 16 जुवाचो तिसरो विस्वोर वोड 16 हें जें आमी देवाचें उतर आयकतले हांव जाणा खूब जाणांनी आयकलां
खूप जाणांनी आयकलां होय की ना कितले पाटी आयकलां होय की ना वी हॅव हर्ड इट सो मेनी टायम्स की आमी आयकोन आतां कितें जालां आतां आमी समजता की हें उतर आमी सगळीं जाणो म्हणून हें आमी आयकलां पूण आयज आमी ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन ह्या 16 आनी 17 वडीर आमी आयज नियाळ करुया कोण वाचूंक शकता म्हाका 16 आनी 17 वर्ड खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका सासणीत जिवीत मेळच्या खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो कित्याक संवसाराचेर खास्तीचे फॉर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचे थारोण जावचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो जेजू कारगांव म्हणटच ही 16 वर्ड म्हणटा खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जांक कित्याक नाश जातलो आसलो पातकाक लागून कोणाचे पातक आमचे पातक आदामाचे पातक जे आमचेर येयले आदामाचे पातक जे आमचेर येयले म्हणटच जेन्ना आमी जल्मलीं हांव जल्मलो हांव पातक करिनासतना ह्या संवसारान येयलो हांवें पातक करूंक ना पूण हांव पातकी ह्या संवसारान येयलो आनी भाव भयणीनो जेन्ना आदामान पातक केलें आनी तेजे उपरांत कोण ह्या संवसारान जोल्म घेतलो तो पातकी ह्या संवसारान येयलो जोल्म घेवन आमी म्हणटा आमी बातीज घेता आमी म्हणटा बातिजमा वरवीं आतां आमचें कितें पातक धुवन काडटा आमचें पातक आमी धुवन काडटा वय की ना पूण खरेपणी बातिजमा वरवीं आमचें पातक धुवन जाता केन्ना आमचें पातक आमचें पयस जाता जेजूच्या रोगतान धुवन जेजूच्या रोगतान धुवन म्हणटच हें पातक केन्ना पयस जातलें बातिजमा वरवीं ऑर कित्याक कशें पळय देवाचें उतर म्हणटा ताचेर भावार्थ ठेवत्या त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक आमकां जाबाब थी मेवता त्या वडीन खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक म्हणटच आमचो नाश केन्ना जावचो ना when we have faith in Jesus भाव भयणीनो हांव तुमकां म्हजी खबर सांगता ओके हांव सजवतालो की म्हजो बातीज जाला म्हणून म्हजें आतां तारण जालां कितलीं जाणां तुमी सजमतात की आमच्या बातिजा वरवीं आमचें तारण जालां म्हणून आमी इतलीं हाल्ली जेन्ना आमचो बातीज जाल्लो वय की ना आमकां कसली सजवणी आसली पाद्री येयलो माद्री येयली पांय माय म्हणलें वय 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 आमचें शितीर हा पाटीचेर जेवणाचेर फुगटीचेर पूण ज्या दिसा म्हाका सजमणी मेवली जेजून कितें केलें तें आनी तेन्ना म्हज्या भितर पवित्र आत्मो येयलो पवित्र आत्म्याचो बातीज येयलो त्या दिसा म्हजें तारण जालें पूण ल्हान आसतना मागीर भुरगीं मेली जाल्यार म्हणजे ती पातकार हांव त्या प्रश्नाचो जवाब दिता तुका नो प्रॉब्लम त्या प्रश्नाचो जवाब व्हेरी गुड क्वेश्चन तुमी आयकलां आमचे बाय फाती नेटीन कितें प्रश्न विचारला तो ती म्हणटा समजा भुरगें 2 दिसाचें मेलें आनी बातीज दिवंक ना मागीर खंय येतलें भुरगें बातीज दिवंक ना She'll go back to the creator. सारकें म्हणलें भाव भयणीनो जेजू मरचे आदीं आयकात जेजू मरचे आदीं कोणूय जावं ल्हान भुरगें जावन मायच्या कुसव्यान जावं खंयसरूय जावं
10 वर्सांचो, 20 वर्सांचो, 25 वर्सांचो, 80 वर्सांचो कोणूय जावं जेजू येवच्या पयलीं सगळ्यांचो नाश जातालो. आयकतात? कित्याक जेजून आजून खुर्सार वसोंक नासलो. सारकें न्हय? म्हणटच जेजू येयलो खरेंच ताचेर बावर ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें कोणाचो? क्रिस्तांवांचो, जुदेवांचो, संवसाराचो मोग केलो. संवसाराचो मोग. तुमी जाणो संवसार खंयचो तो? खंयचो संवसार हो? झाडां मारून माती माती, गोबर, हे झाडां, सगळीं जानवरां हें जावन आसा संवसार. आमी जेन्ना आतां संवसारान कितें जाता आमी म्हणना आयज ह्या दिसांनी संवसारान कितें जाता आमी म्हणना पृथ्वीचेर ह्या संवसारान कितें जाता, कित्याक कितें जाता, कितें बरें जाता, ना कोणाचो बलात्कार जाता, कोण चोरता, कोण नागयता, कोण कितें वायट करता. हांव तुमकां सांगता हो संवसार म्हणजे कितें. वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस वर्ल्ड इन दीस स्क्रिप्चर. ऐकात, समजा तुजी एकलीच चोली आसली, एकलीच आपुरबायची चोली, आयकताय, आनी त्या आपुरबायचे चोलेक कोणें गोड धरला आनी तिचो 10-12 दादले हात जे एकदम वायट कन्याचे मनीस, एकल्यान बलात्कार केला, एकलो चोरला, एकलो मर्डर हा, एक म्हणजे सगळे वायट तरेचे मनीस, आनी तुजी चोली थंयसर आहा, ते फोन उखलता आनी तुका फोन मारता आनी म्हणटा तूं म्हाका इतले पयशे जोडूं दिना जाल्यार तुज्या भुरग्याचो हांव बलात्कार तुज्या फुडें करता आनी ताका जिवेशी मारता, पूण तुवें म्हाका 10 लाख दिवंक जाय, नातर हांव ताका काबार करून उडयता. तुका कितें समजता कितें जातलें तें तूं पयशे दिनाय जाल्यार, आनी काबार करून उडयतले. तेल बी किल्ड वय की ना. भाव भयणीनो, हो संवसार जो देवाचें उतर सांगता जिवाचो 30-20 वड सोडा, तो संवसार जावन आसा ज्या संवसारान सर्गीच्या बापान आपल्या एकल्याच पुताक जो ताणें कसलेंच पातक करूं ना, तो पातक ओको नासलो, तो त्या संवसारान ताका धाडलो. आनी जेजून खुर्सार वचोन आख्ख्या संवसाराच्या पातकांचें फारीकपण दिलें. म्हणजे आमची बाय नेटी म्हाका म्हणटा आतां जेजू मरोन पुनरुज्जीवन जावन पोत्तून स्वर्गार गेला जाल्यार आनी ताणें आख्ख्या संवसाराच्या लोकांक मनशा कुडाक ताणें तें सरवण दिल्या. एका ल्हान भुरग्यान कसलें पातक केलां ना. पातक ऑलरेडी जेजून आपल्या आंगान एक्झॅक्टली जेजून तें पातक केलां म्हणटच त्या भुरग्यान करूंक ना, पूण जेजून तें पातक आदावांचें ऑलरेडी तें फारीकपण दिलां. म्हणटच तेजे उपरांत जेन्ना हांव पातक करता, हांव व्हडलो जाता पातक करता, पूण जेन्ना हांव जेजूचेर भावार्थ धरता, म्हाका सजमणी मेवता, तेन्ना तेन्ना तेंय पातक जें हांवें केलां तें जेजून ताचें पयलेंच फारीकपण दिलां. आयकताय, म्हणजे ल्हान भुरग्यान 2 वर्साच्या 3 वर्साच्या 5 वर्साच्या भुरग्यान ताका सजमणी ना, आजून पासून तें व्हडलें जावना, तें मरत जाल्यार आतां तें खंय वतलें? बातिजमा वरवीं बेश्टें उदक घालून वा जेजूच्या रोगता वरवीं. आनी ही सजमणी आमकां मेवत जाल्यार आमी फकत कितें करतले, हांव जेन्ना आमी व्हडलीं जाता आमकां सजमणी मेवता, पयलीं आमी जेजूचेर जें केलां ताचेर भावार्थ धरतले, आनी तेज्या उपरांत आमी पवित्र आत्म्याचो बातीज घेतले. आर यू लिसनिंग? खंय आयज आमकां कितें सांगतात, अरे बाबा भुरगें जालें बातीज दी जालें ताचें तारण, म्हणजे जेजूचें रोगत कांय फालो ना, आमी बातीज दिवंक जाय. की ना?
Are you listening, my dear brothers and sisters? ते जेजून सांगला म्हण दिता न्हू, बॅप्टायज देम इन द नेम ऑफ द फादर अँड द सन अँड द होली ताणे कोणाक सांगला? ताणे सांगला वोच आख्या संवसारान आनी देवाचें उतर परगट करा. तांकां म्हजे शीस करात आनी तेच्या उपरांत बापाच्या, पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान तांकां बातीस दिया. पूण आमी ल्हान भुरग्यांक बातीस दिता, पूण ही सजमणी तांकां कशी मेवतली? फकत ती व्हडली जातकूच. हांव म्हजीच खबर सांगता तुमकां. I'll tell you my story. म्हजो बातीस जालो. हांवें इगर्जेन खूब काम केलें, पूण उतराची म्हाका सजमणी आली. खुर्सार कितें घडलें तें सजमणी आली. म्हाका 40 आनी 5 वर्सां लागलीं ही सजमणी मेवपाक. हांवें नातालांची परब केली, पास्कांची परब केली, सगळें परब केलें, पूण उतराची सजमणी नासली. पूण ज्या दिसा म्हाका कळोन येयलें की जेजून खुर्सार म्हजे पासत कितें म्हाका, आख्या संवसाराक न्ही, म्हाका पर्सनली. तुमी जाणो ती ओपार जेजू म्हणटा 100 मेंढरे आसले आनी तातूंतलो एक मेंढरो सांडलेलो आसता. तो कितें कोत्ता? तो कितें कोत्ता? तो 99 मेंढऱ्याक सोडटा आनी त्या एक मेंढऱ्याक सोदूंक वेता. आमी इतली वालोराची देवाक, इतली आमी वालोराची देवाक, आनी देखून तो एक मेंढरो जावन आसा हांव चिंतीत जाल्यार जेजून आपल्या आख्या संवसाराक रगत वारोयलें तें बरें आहा, पूण हांव जावन नासलो तो एक शेणलोलो मेंढरो. इतलो म्हजो मोग कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना म्हाका ती सजमणी मेवता, जेजून म्हजे पासत कितें केलें तें कितें घडटा, ताजो मोग, ताजें रगत म्हाका भितर कोत्ता भितर. आनी आतां म्हजो आत्मो कोणा भाशेन जाता? जेजू भाशेन जाता. आमी सजमतां पळय, प्रश्न जो आमचे बायक नेटीन सांगला, हो प्रश्न म्हाकाय आसलो खूब वर्सां पयलीं. हांव म्हणटा, समजा हे सगळे जे लोक आहात दुसऱ्या धर्माचे, ती ल्हान भुरगीं मरत जाल्यार तांचें कितें जातलें? तांकां केन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळोंक नासली देवाचें उतर आयकपाक. मेळ्ळें ताका ऑपॉर्च्युनिटी. समजा तो एका क्रिस्तांवाच्या घरान मेलो, आपल्या मांयच्या कुसव्यान जल्मलो. जेन्ना तो एकवट जालो गोरकाराच्या स्पर्म एंड द एग, तेन्ना एक आत्मो कमेस जालो. तो आत्मो, समजा देर वॉज अबॉर्शन, देर वॉज मिसकॅरेज. हाचो अर्थ कितें? तुवें ताका बातीस दिला? तो एक आत्मो आहा. तो खंय वचलो आत्मो? ताका बातीस दिला तुमी? तुवें कोणें बातीस दिला? पूण तो जावन आसा एक आत्मो. दॅट इज अ सोल. पूण जेजून त्या सगळ्यांचें फारीकपण दिलां. आतां कोणान येता? म्हणटा जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमी म्हणटा आतां बातीस दिया. ना 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 ना. जेन्ना म्हाका सजमणी मेवता, 7, 8, 10 वर्सांचो जेन्ना हांव जाता, देखून भुरग्यांक 2 वर्सांच्या भुरग्याक कमी हांव दितात. 7 वर्सांच्या, कित्याक आतां त्या भुरग्याक सजमणी मेवता. नाव द चायल्ड कॅन अंडरस्टँड. पूण जे आमी भितर त्या 7 वर्सांच्या भुरग्या भितर कोत घालता, आमी सोत घालता ओ काणयो सांगता. सगळीं सोत सांगता. देखून सगळे सोत आयकून आतां ती सगळीं आतां एकदम भाग्यवन जातात, वय की ना? तांचो आत्मो जेजू सारको जाता, वय की ना? सिस्टर, हांव कितें म्हणटा, आमचे भितर जेन्ना सोत वता, म्हाका ती सजमणी मेवता. आतां म्हाका 40 आनी 5 वर्सां लागलीं सजमणी मेवपाक. कितले फाटी हांव मिसाक गेलां, कितले फाटी हांवें देवाचें उतर, कितले हांवें रितीर आयकल्यात, कितले हांवें आयकलां, म्हाका सजमणी मेवली. हें सगळें बोन आहलें. हांव आयकता, हांव वेता थंयसर, पूण सजमणी नासली. बरें, हांव म्हजी खबर सांगता. बाय नाटी, तुजी खबर सांग मरे, तुका केन्ना तान सजमणी आहा? 23 वर्सांची. प्रेज गॉड. बाय, तुका केन्ना?
तुका म्हाका दिसता तुज्या मायच्या कुसम्यान तुका सजमणी मेळ्ळी की माय आतां देवाचें उतर आयकोत आयली, होय की ना? ऑफकोर्स मायच्या कुस्यांचो मायच्या बरोबर ना मग देव ओळखता म्हणजे कोण देव तो आमकां खबर नासलो. होय, पूण ती देवाच्या मोगान आसली. कोण देव तो खबर खूब नासलो. पाटी माय ओ पाय भावार्थान आसा जाल्यार हय. भुरगीं ल्हानथान तें उतर आयकतात. तांचो भावार्थ ल्हानथान देखून ही भुरगीं जीं आहात तीं आतां जेन्ना देवाचें उतर आयकतात ती ल्हानथान हें उतर आयकता जाल्यार तांचे भितर हो भावार्थ वाडत वता. हय. जितले आयकता तितले तितलो भावार्थ वाडटा. म्हणटच हें उतर म्हणटा ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर. भाव भयणीनो, आमचो संबंद आमी देवाशी घट धरूंक जाय जाल्यार, देवान आमचे बरोबर संबंद धरूंक जाय जाल्यार, हो संबंद आमी देवाशी धरूंक जाय जाल्यार कितें गरज? विश्वास धरून हां? विश्वास धरूंक जाय. विश्वास जालो, मेवलो तुका. हां. आनी तेच वाटेन चलोंक जाय. Faith. हां? देवाच्या उतराची गरज. बरें आहा देवाच्या उतराची गरज, पूण म्हाका एक सांग, कित्याची गरज म्हाका? Faith. संबंद दवरपाक, कम्युनिकेशन करपाक. हां, कितें? Uh, What? Come on, who said that? Intimate Who relationship. said Holy Spirit? I just God. जेजू कारगा. आयकात भाव भयणीनो, पोन्न्या कोरारार लोकांक संबंद धरूंक जातालो. no. ती कितें करतालीं? धर्म करतालीं. मांस कातरतालीं, जेले घालतालीं, बातयो पेटयतालीं, हें करतालीं, रगत हें कर, तें नाका, तें कर नाका, होय की ना? पूण नव्या कोरार आमचो संबंद कसो जाता देवाशी? फकत पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान संबंद देवाशी धरूंक जाता. पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमच्यान संबंद धरूंक जायना. आमी पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमी कितें करतले? पोन्न्या कोरारा लोकां भाशेन आमी फकत धर्म करतले आनी धर्मा वरवीं आमचें तारण जावचें ना. बरें, तुमकां एक उदाहरण दिता. सोयल्या कडेन फोन आहा? Yeah. सोयल्या कडेन फोन आहा? होय. बरें, समजा तुजो फोन तुटलो, मोडलो. आतां तूं रिपेर करपाक वेशी जाल्यार तो जायना म्हणटा रिपेर. तूं कितें करतली? दुसरो हाडटा. दुसरो हाडटली. तूं आतां शॉपान वयतली आनी फोन घेतली आनी डायरेक्टली कवरान काडटली आनी म्हणटली हॅलो करतली. कितें करतली? How to फोन तुजो सेम मॉडेल जी तूं यूज करताली ती हो फोन पिड्यार आतां नवो फोन येयला बटन मारतली, ओपन करतली, आनी नंबर घालतली, नंबर सोदूंक घालतली. बघ. कितें घालतली? नंबर घाल. नंबर घालतली. म्हणजे तूं आतां नंबर म्हणटाय, सिम कार्ड घालतली. सिम कार्ड, yeah. सिम कार्ड सिम घालतली, कार्ड, yeah. होय की ना? हां. सिम कार्ड ना जाल्यार आमच्यान कोणाकूच कॉल करूंक जायना आनी कोणाच्यान आमकां कॉल करूंक जायना. तुजो नंबरूय आसलो जाल्यार तो सिम कार्ड घालचोच पडटलो. Yeah. फोना भितर सिम कार्ड घालचोच पडटलो, होय की ना? होय. त्या सिम कार्डा वरवीं आतां म्हज्यान कोणाक उलोवंक जाता आनी कोणाच्यान म्हाका फोन करूंक जाता, कित्याक नंबर आहा. जर तूं म्हणटाय नंबर आहा, तेच भाशेन म्हाका म्हज्या देवाशी संबंद धरूंक जाय जाल्यार म्हाका सिम कार्डाची गरज. आनी तो सिम कार्ड जावन आसा पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा ना जाल्यार म्हज्या सर्गीच्या बापाशी संबंद धरूंक जायना आनी सर्गीच्या बापान म्हज्याशी संबंद धरूंक जायना. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा म्हजे भितर जाता तो म्हाका कितें सांगतलो? काणयो सांगतलो? कितें सांगतलो? देवाचें उतर सांगतलो. कित्याक पवित्र आत्मा आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. Put that. जुवाचो 16 वर्ड 60 आनी 3 63. John 6:63. जेजू कारगा. That's after the bread. I am the bread of. No, yeah. पवित्र आत्म्याचो उजो कमीच जालो हांगा. Code guide. जेजू कार तुम्ही जाणो खरें सांगल्यार तुमकां
जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता तेन्ना पवित्र आत्मा थंयसर सदांच हाजीर आसता. तुम्ही जाणा की देवाचें उतर परगट जातालें तेन्ना एक्स ऑफ दी अपोस्टल तर कितें म्हणटा? एक्स ऑफ दी अपोस्टल आमचे भाशेन कितें म्हणटा? दोरदूताचो इतिहास, होय की ना? दोरदूताचो इतिहास म्हणटा की जेन्ना शीस देवाचें उतर परगट करूंक लागले, पवित्र आत्म्याचो उजो पवित्र आत्मा थंयसर देवंक लागलो. बातिजमा वरवीं न्हय, फकत देवाचें उतर परगट जातालें तेन्ना थंयसर पवित्र आत्मा येतालो आनी तांचो बातीज जातालो. फकत परगटनी वरवीं. बरें. आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हणटा देवाचें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. पवित्र आत्मो स्वर्गीचो बाप, जेजू आनी पवित्र आनी उतर जावन आसा एक. उतर, पवित्र आत्मो, जेजू आनी स्वर्गीचो बाप जावन आसा एक. आमी सगळे म्हणटा अरे जेजू, पूण ताचें उतर जावन आसा जेजू. तें उतर मास जालें. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. थँक्यू होली स्पिरिट. कितले पाटी आमी म्हणटा जेजू 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 जेजू. वयकत वता की ना? आमी सगळीं जेजू जेजू उलयतात की ना? ते ज्यूस दे. आमी सगळीं जेजूक उलो मारतात की ना? होय. जेजू म्हाका हें कर, जेजू म्हाका तें कर, जेजू म्हाका हें दी, जेजू म्हाका तें दी, हें म्हजें सारकें कर, तें सारकें घरकाराक मातसो फिक्स कर, बायलेक मातसो बरें रांदपाक दी. आनी सगळें आमी मागणें करता की ना? त्या तो कामाचेर आहा तो साहेब, तो मॅनेजर आहा तो ताका मातसो बरें ताचें मन कर. फिक्स द मॅनेजर म्हणून आमी मागणें करना. म्हणटच आमी देवाक जेजूक सांगता. पूण जेजू म्हणटा बाबा, म्हजें उतर आनी हांव जावन आसा एक. म्हजें उतर घेयात आनी म्हजें उतर म्हाका परतून उलोवयात. तेन्ना हांव तुका दाखयतलों म्हजी पदवी आनी म्हजी महिमा तुमच्या जिवितांत. पूण आमी फकत जेजू जेजू म्हणटा, पूण ताचें उतर आमी उलयना, ताचें उतर आमी पाडिना. होय की ना? म्हणटच खूब तेर्स केले, खूब मिसां केलीं, खूब नोवेलां केलीं, खूब मागणें केलें, पूण देवाचें उतर ना. आमचो संबंद देवाशी आसतलो? ज्या भाशेन त्या आमच्या मोबायलान सिम कार्ड आहा आनी त्या सिम कार्डा वरवीं आमच्यान आमच्या आमिगांक, आमच्या कोणा सोयऱ्यांक, आमच्या कोणा कडेन उलोवंक जाता. तेच भाशेन पवित्र आत्मो जावन आसा देवाचो सिम कार्ड. त्याचे वरवीं आमच्यान देवाशी उलोवंक जाता आनी देवान आमच्याशी उलोवंक जाता. आनी त्या बरोबर आमच्यान संबंद धरूंक जाता. आनी ताका कितें म्हणटात? सासणीक जिवीत. परतून वचया जुवाचो John 3:16. Go back. John 3:16. John 3:16. We are on Matthew now. John 3:16. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ऐका, खरेंच ताचेर बावार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जांक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर. सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? To know the Heavenly Father is eternal. To know Jesus. John John 17. To know the word of God is to have सासणीक जिवीत. कित्याक जेन्ना आमी उतर जाणो, आमी उतर जाणो जाल्यार कोणाक आमी जाणो? जेजूक, बापाक आनी पवित्र आत्म्याक. आयकता तुमी बाबा? हांवें तुमकां सांगलां की उतर, जेजू, पवित्र आत्मा आनी स्वर्गीचो बाप जावन आसा एक. जेन्ना स्वर्गीचो बाप उलयता तो उतर उलयता. जेजू कितें उलयता तो उतर उलयता. पवित्र आत्मा उलयता उतर उलयता. म्हणटा उतर जावन आसा बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. पूण म्हाका उतराची सोजमणी ना. उतर म्हज्या काळजान ना. म्हज्यान सासणीक जिवीत जिवंक जाता? म्हज्यान म्हज्या देवाशी संबंद धरूंक जाता? देवाचें उतर ना जाल्यार हांव कितें करतलों? म्हाज्यान सद्दां मिसाक करूंक जाता, तेच करूंक जाता, वीस खण करूंक जाता. हाचो दुखाचो,
संतोषाचो अर्काचो अर्काचो आणि उजवाडाचो म्हणजे सगळे तेच करूंक जाता पूण उतर ना जाल्यार कसलोच फायदो ना पूण उतर हा जाल्यार आनी आतां हांव तेच करता ती सजमणी घेवन आतां की ती सजमणी घेवन हांव ते नियाळ करता आतां म्हाका उतराची सजमणी आहा पयलो दुखाचो इस्तेर कोण कितें जावन आसा क्रिस्तांवांच्या मनान व्यसन करता आसतना हा देवाचें उतर सांगता की जेजू जेत्समेच्या मोळ्यान ताणें कितें तो रगत करता आसतना रोगान उरलेलो आमच्या पातकापासून रगत घाम ताचो रोगतान घाम सुटलो जेन्ना हांव त्या उतराचेर नियाळ करता कशे भाशेन जेजू तो कित्याक ताजें रगत कित्याक येयलें ताका कित्याक रोगताचो घाम सुटलो समजा हांव कितें धांवलो म्हाका असलो घाम सुटलो रोगताचो उदकाचो वय की ना जेजूक रोगताचो घाम कित्याक सुटलो भाव भयणी तुमकां समजता रोगताचो घाम सुटपाक म्हणजे कितलें ताजें टेन्शन भितर आसतलें आहलें ताजे सगळे कॅपिलरी फुटले द ब्लड वेसल्स बस्ट कित्याक ताजो प्रेशर सामको हार्ट ब्लड प्रेशर सामको एकदम हाय जालो कित्याक तो चिंता म्हाका बरें हांव विचारता तुमकां कित्याक ताजो हाय प्रेशर ब्लड इतलो ब्लड ताच्या काळजाचो प्रेशर इतलो सुटलो कितलें टेन्शन कित्याक येयलें ताका कित्याक तो भियेतालो मरपाक कित्याक सुटलो पायनाटी It's basically preparation of what is going to come. No, येवपाचे जे आहात. ना प्रेपरेशन ऑलरेडी प्रेपरेशन केल्लें तो जाणो ह्या संवसारान कित्याक येयल्लो तो जाणो आसलो की तो मरपाचो आसलो म्हणून तो आयलो बापाची खोशी करपाक पूण म्हाका सांग ताका इतलें कित्याक तो आमी पयलो नियाळ कितें डिप्रेशन म्हणजे ताका चड हें पावर आसलो ना पावर कसलो येतलो कोणाक टेन्शनाचो म्हणजे बरें तुका आतां इतलो हाय ब्लड प्रेशर कोणाक हाय ब्लड प्रेशर जाल्यार म्हणजे पावर येता मरतलो मनीस तो कोणाक हाय ब्लड प्रेशर जाल्यार आनी ताजे कॅपिलरी फुटत जाल्यार कितें जातलें मरतलो मनीस तो पूण जेजू मरोंक ना कित्याक मरपाक फकत सैतान ताका मारूंक जाता उरलो कित्याक ताणें पातक केलें म्हणून ताणें पातक केलां ताणें पातक करूंक ना देखून ताचें हांवें केन्नाच आयकोना कोणाचें रगत सुटलां तें पूण जेजूचें रगत सुटलें कित्याक ताजो ब्लड प्रेशर इतलो प्रेशर जालो की ताचे कॅपिलरी फुटले आनी तें रगत सुटलें भायर पूण हांव विचारतां कित्याक गाय ताजें रगत भायर सुटलें कित्याक तो प्रेशर इतलो जालो कित्याक तो इतलो वॉट शूड आय से इंग्लिशीन ताका आमचे भाशेन कितें म्हणटात कितल्याक तो इतलो आबालादो उत्सांबोड करेक्ट उत्सांबोड कित्याक जालो जेन्ना आमचे पातक जेजूचेर वयताले जेजूचो आनी बापाचो संबंध तुटतालो फॅन्टॅस्टिक तो जेन्ना ही कुडंट बेर स्पॉट ऑन आयकलां तुमी कितें म्हणलें तें जेजू भियेनासलो मरपाक तो जाणो आसलो की आख्या मनशा कुळाचें पातक ताजेर आसतलें आहलें स्वर्गीचो बाप तें पातक ताजेर घालतलो आहलो आनी त्या पातका वरवीं ताजो संबंध पयले फावट आख्या सासणाच्या सासणांक ताज्या स्वर्गीच्या बापाचो संबंध तुटतलो आहलो आनी तें ताका सोसूंक जायनासलें भाव भयणीनो हांवें तुमकां आतां कितें सांगलां तें जेन्ना म्हजे भितर पवित्र आत्मा आसा तुमकां दिसता पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा जाल्यार खरेपणी हांवें म्हाका खुर्साची सजमणी मेळत जाल्यार आनी पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा म्हज्या ह्या देवाक दुखोवपाक म्हाका पातकूच नाका करपाक हांव म्हणना पातक करचो ना पूण म्हाका एकदम म्हाका सोंपें दिसना तें पातक करपाक इट इज नॉट इजी टू डू सीन जाणा कित्याक जेन्ना जेजूचो संबंध इतलो घोट आहलो आहल्या बापाशी बाप पूत आनी पवित्र आत्मा जावन आसा एक तो एक देव पूण ते एकदम युनायटेड आहात आनी पातका वरवीं आतां स्वर्गीचो बाप आपल्या पुताचो सेपरेशन करपाचो आसलो कोणाक लागून आपल्या पातकांक लागून तुज्या आनी म्हज्या पातकांक लागून आनी आतां जेजू थंयसर
जेजूचो घाम सुट्टा, जेजू रगत आपल्या भितर रगत सुट्टा, कित्याक तो चिंता बाबा. तो 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 जेत्सेमनीच्या मुळ्यान बेठा 3 पाटी मागणी करता, बापा म्हणटा. आनी कसली आनी दुसरी वाट हा, आनी कसली वाट हा. तो मागणे 3 पाटी करता, पूण बाप ताका आयकना. तो 3 पाटी मागणी करता, बापा म्हणटा तुजी खोशी म्हजी खोशी न्हय. आनी बाप कांयच म्हणना. आनी तो आतां समजता की बापाची खोशी ताका मरोन तो पातोक जावन खुर्सार वर्सान आमचें मरण आतां तो तयार जाता. जेजू भियेना, जेजू भियेना मरपाक, पूण जेजूक ते एकदम गोश्ट भोगतालो तो संबंद तुटपाक आपल्या बापाशी. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना म्हाका सजमणी मेवता जेजून म्हजे पासत कितें केलें तें खुर्सार, त्या खुर्सा वरवीं आतां म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता. देव म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो म्हजे भितर आसा, म्हाका पातकाची वीट लागता. कित्याक म्हाका म्हज्या देवाक दुखोवपाक बरें दिसना. Are you understanding? Because of the presence of the Holy Spirit. हांव म्हणना की हांव पातक करचो ना, हांव कोत्तलो. जेजून ते पातकाचें फारीकपण दिलां, पूण हांव म्हजे खोशेन पातक करचो ना. वय केन्नाय म्हज्या मनशा सैमान हांव कितें तरी कोत्तलो, वायट कोत्तलो, पूण हांव जाणो की पोत्तून पळयतात म्हणटा अरे बाबा ते वाटेन वचनाका, तूं मनाची नडसणी कर, बोगसणे घे आनी पोत्तून वच जाग्यार. पूण जेन्ना पवित्र आत्मा म्हजे भितर हा, म्हाका वीट दिसता पातकांची. ज्या भाशेन जेजूक वीट दिसताली त्या पातकांची, आनी ताका नाकाल्लो ताचो संबंद आपल्या बापाशी तुटपाक, पूण आमच्या मोगा पासत ताणें हें सगळें केलें. आमच्या मोगा पासत ताणें आख्ख्या मनशा कुळाचें पातक गेलें. हांव तुमकां दाखयतां. दुसरी चीट कोरिंथकारांक 5:21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. वाचूया. जो जेजू पातक ओकोन आसलो, ताका सर्गीच्या बापान पातक केलें. He who knew no sin, the Father made him sin. कित्याक? तुजे पासत आनी म्हजे पासत आख्ख्या मनशा कुळा पासत. आनी आतां जेन्ना हांव भावार दवरता जेजून म्हजे पासत खुर्सार कितें केलें तें, आतां हांव भाग्योन जाता म्हज्या देवाच्या फुड्यान. जेजूच्या रक्ता वरवीं, म्हज्या कोन्या वरवीं न्हय. कितले पाटी आमी समजता की हांव भाग्योंत, हांव मिसाक वेता, हांव बरे भाशेन हांव देवाचें उतर वाचता, हांव मागणें कोत्ता, हांव उपास कोत्ता, हांव दुडू दिता, हांव समजता की म्हज्या कोन्या वरवीं हांव भाग्योंत ना. हांव भाग्योन जावन आसा कित्याक हांवें भावार दवरला जेजूचेर, ताज्या रक्ताचेर. ताज्या रक्ता वरवीं हांव आतां भितर जाय. वाचूया 21वी वड. कोण वाचता प्लीज? जेजू कसलेंच पातक नासलें, पूण ताच्या एकवटान आमी देवाक मानवलेलीं जावचे खातीर देवान आमचें पातक ताचेर घातलें. कोणें घातलें? देवान आमचें पातक ताचेर घातलें. जेजू कसलेंच पातक नासलें, पूण ताच्या एकवटान आमी देवाक मानवलेलीं जावचे खातीर. हांव म्हणिनो, आमी देवाक मानवलेलीं जावचे खातीर जेजून तुजें म्हजें आख्ख्या मनशा कुळाचें पातक घेतलें. आनी तो आतां आपल्या बापाशीन पयस जालो त्या वेळार, आनी आमकां त्या भावार्था वरवीं देवाशी लागीं हाडली. जेजू आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. मोगाडा बाबून ह्या वेळार फकत आर्गान वाखाणणी दिवया जेजूक.
जेन्ना ह्या वेळार आमी आर्गां वाखाणणी दिता, आमी जेजूचे बावडतो आमकां सजमणी मेवल्या ह्या वेळार की जेजून म्हणजे सगळें पातक घेतलें. म्हाका गरज ना पातक 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 पातकी म्हणून म्हाका म्हणपाक, पूण भाग्योन म्हणपाक जेजू वरवीं, म्हज्या भावार्था वरवीं जेजून म्हजे पासत कितें केलां त्या वरवीं हांव जाता देवाचो पूत, देवाची दूत, देवाचे भुरगें जाता हांव जेजूचे भावार्थ धरून. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. मोगाला भाव भयणीनो, जेन्ना म्हाका सजमणी मेवता की जेजून आख्या मनशाचे पातक घेतले ते बरें हा, पूण ताणें म्हजें पातक घेतलें. आनी हें पातक केन्ना घेतलें? हांव म्हजो जल्म जावच्या पयलीं, म्हणजे हांव पातक करचे पयलीं ताणें म्हजें सगळें पातक घेतलें. आजून पासून कोणें जल्म घेवंक ना आनी आजून पातक करूंक ना, त्या पातकांचें फारीकपण जेजून आतांच पयलें दिलें. आयकतात तुमी? आतां बायनेटी तूं आतां विचारतली, ल्हान भुरगें जेन्ना जल्मता आमी ताचें बातीज करूंक जाय, ताका स्वर्गांत धाडपाक. पूण जेजून त्या भुरग्याचें पातक करचे आदीं तें सगळें पातक ताणें, पूण ताका भावार्थ दवरपाक जायनासलें. कित्याक? ती आजून ल्हान आहात, तांकां पातक करूंक जायना. पूण तें आदामाचें पातक जें केल्लें तें जेजून तें बोगसणे खुर्सार आपल्या रोगता वरवीं ऑलरेडी दिलें. आयकतात तुमी? आवडून जेन्ना आमकां पवित्र आत्मा सजमणी दिता, आमच्यान दुसऱ्यांक सांगता, अरे बातीस गेलो रे, आतां पुतो बेगीन दी बेगीन दी बेगीन दी, बातीस पोलो बेगीन दी, आतां तर भुरग्यांक कितें जायत जाल्या. प्लीज, भुरग्यांक कांय जावचें ना, जायत जाल्यार भुरगें वयर वेतलें. पूण आमकां जाय पांय मायक सजमणी. वॉट इज बॅप्टिझम? पांय मायक जाय सजमणी उतराची, आपल्या भुरग्यांक भावार्थान वयर काडपाक. आमी कितें चिंता की भुरग्यांक बातीस जालें, आमची जबाबदारी काबार. सर्टिफिकेट मेळ्ळी, काजाराच्या दिसा ती बाप्टिझम सर्टिफिकेट फायद्याक पडटली. होय की ना? तुमकां तुमच्या भुरग्यांक काजार करूंक जाय जाल्यार बातिजमाचो सर्टिफिकेट मातसो सांबाळून दवरात. क्रिस्माचो पासून दवरात. आनी ते फ्रीडम टू मॅरी सगळें जे सर्टिफिकेट मेळटा तें मातशें बरें करून दवरात. पूण हांव तुमकां सांगता, बाटीज जावं एडमिशन सायबा बुगोश, चलता. वय 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 सारकें म्हणलें तुवें. आतां ह्या दिसांनी तुका इस्कॉलान आमच्या क्रिस्तांव इस्कॉलान तुका हें एडमिशन जाय जाल्यार बॅप्टिझम सर्टिफिकेट दाखोवच पडटलो. बाप्तिझम पुरो, नांव चेंज करीत जाल्यार हाली बी चलता, पूण नांव बाप्तिझम सर्टिफिकेट जायच. कित्याक? एडमिशन मेळपाक. आनी आमकां एडमिशन वयर मेळपाक पवित्र आत्मा जाय. पूण आमी पवित्र आत्म्याचें चिंतना, आमकां पयलो जाय एडमिशन इस्कॉलान. आमकां जाय बरी व्हंकल, बरो न्हवरो जाय, सगळे सर्टिफिकेट बरें सगळें फायलीन दवरून ते प्रेझेंट करपाक. कित्याक ताणें पाद्रीन एनावन्स करूंक जाय, अरे कसलीच आडकोळा जाल्यार म्हाका सांगून दियात. पूण पवित्र आत्मा हा ओ ना, सोजमणी उतराची हा, म्हाका कांय पडोंक ना, म्हाका जाय तो सर्टिफिकेट. पूण हिंगा हाय ते भुरग्यांक चड करून इन द स्कूल्स ते म्हणटाय 18 वर्सां जालें पण मागीर डिसायड करतले आमकां क्रिस्तांव जावंक जाय की ना जावंक चलोंक जाय ते वाटेन ना चलोंक जाय. 18 वर्सां कित्याक? 18 वर्सांची जाता म्हणसर आनी खूब माती गोबर संवसाराचो बदतलो भितर. होय की ना? That's what is a problem. 5 वर्साची भुरगीं जालीं, कॉमेर्स करात. ल्हान भुरगीं आसात पळय, ज्या मायन आतां हे भुरग्याक हाडलां, माय घे हा, दुसरी माय घे हा, माय हांगा हा, दोनी माय हांगा हा, आनी भुरगीं हांगा हा. जेजू कारगा, भुरग्यांक जेजू कारगा, ब्रदर जॉन्सन हातून भुरग्यांक दाखोवंक घातला. जेजू कारगा, जेजू कारगा. 18 वर्सांची गरज रावपाक. जेन्ना 5-6 वर्सां तांकां देवाचें उतर सांग, तेन्ना आमी म्हणटा बायबल स्टोरीज सांग. जेन्ना आमी ल्हान आसतालीं
आमची शामाय म्हणटाली अरे बाबा यात 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 सांगता ना तुका आब्रामची खबर सांगता त्यो स्टोरीज आमच्या शामायन सांगलेल्यो त्यो अजून उरल्या पूण त्यो फकत स्टोरीज म्हणून आल्यो इस्तोर पळय पूण जेन्ना देवाचें उतर शिकोवंक लागलें तेन्ना आमकां सजमणी मली कित्याक कशें जालें कित्याक ताका भावार्थाचो पाय म्हणटात कशे भाशेन ताणें भावार्थान आपलें काम केलें ही सगळी सजमणी बागलें इस्तोर खंय सांगली जाल्यार आमी फकत आमची इस्तोरच उरतली ती पळय की ना म्हणटच 18 वर्सां जावपाची गरज ना आमी ते कॉमर्स करूंक जाय भुरगीं व्हड जातकूच आतां 2-3 मातशें कॉमर्स जालें चिकन केंटाकी फ्रायड चिकन खावंक कॉमर्स लागली हें चिकन कॉमर्स करपाक जावंक जाय आतां 2 वर्सांची भुरगीं केंटाकी फ्रायड चिकन खायना ताकाय सांग 18 वर्सां राव म्हणून केंटाकी फ्रायड चिकन खावपाक पळय की ना पूण केंटाकी फ्रायड चिकन खावपाक आमकां रावपाची गरज ना 18 वर्सां पूण देवाचें उतर ताका सजमणी दिवपाक आनी तांकां तेंचो डिसिजन घेवपाक आमी 18 वर्सां रावंक जाय हे आनी खंयचो कायदो काय आनी 18 वर्सां जाता म्हणसर कितें जातलें संवसाराच्यो सगल्यो काणयो आनी सगल्यो खबरो भितर वयतल्यो आनी तांकां जेजू नाका पायी नाका माई नाका आपलो फोन जाय आनी आपले गर्लफ्रेंड आनी बॉयफ्रेंड जाय आतां जेजू जाय आनी मागीर रोडटाय आनी देखून भाव भयणीनो आमी एक एकल्यानी तुमकां मांय हांव शाबासकी दिता तुम दोगांय मांयक कित्याक तुमी तुमच्या ल्हान भुरग्यांक आयज हाडली देवाचें उतर आयकवड हांव नको ती आमची भास आयकतात सजमतात वा ना सजमतात कित्याक आमी इंग्लंडाक आहा ती आतां इंग्लीश आयकतात इंग्लीशच उलयतात आमची भास उलयतात व्हेरी गुड खंय आहाय तुमी भुरगीं कशीं आहाय हाव आर यू त्या इंग्लिशीन म्हणना कोंकणीन म्हणना म्हाका दिसता ताका लॉज दिसता बरें आसा न्हू बाय जेजू कारगांव जेजू कारगांव जेजू कारगांव म्हणटच जेजू कसलेंच पातोक नासलें पूण ताच्या एकवटान आमी देवाक मानवलीं जावचे खातीर देवान आमचें पातोक ताचेर घेतलें लेट्स गो बॅक टू जॉन 3:16 जिवाचो 3:20 वर्ड 16 आनी आमी उतर सासणीक जिवीत बरे भाशेन सजमणी घेवया आयज कित्याक भाव भयणीनो हें सासणीक जिवीत जिवंक जाय जाल्यार मोत्तकच न्हय कितले फाटी आमी म्हणटा इंग्लिशीन हांव इंग्लिशीन म्हणटा मागीर कोण म्हाका आमचे भाशेन म्हणटा इटर्नल रेस्ट गिवन टू हिम ओ लॉर्ड अँड लेट परपेच्युअल लायट शायन अपॉन हिम मे ही रिटर्न इफ पॉसिबल आमी म्हणना ना ना मे ही रेस्ट इन पीस सारकें ना वय की ना RIP केन्ना आमची आमी म्हणटा केन्ना भुरगीं कोण तरी पळय खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर आमी आतां जाणो की आमचो नाश जावचो ना कित्याक कित्याक आमी जेजूचेर भावार्थ दवरलो ताच्या रोगता वरवीं आतां आमी नितोड जालीं म्हणटच भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन ही सजमणी आमकां कोण इगर्जेन सजमणी दिना ती म्हणटात अरे बाबा तुजो बातीस जालो तूं इगर्जेन आयलो तूं मीस आयकलें तुवें तेर्स केलो तुवें नोवेना केलें फेस्त मारलें गोंदाल मारलें सान्नां वडे खालें बरें हाय तूं सासणीक जिवीत सासणीक जिवीत मत्तकच मागीर तूं तुजो इंतेर करच्या वतीन आमी तुजे पासून मागणें करता सासणीक जिवीत जातलें म्हणून पूण सासणीक जिवीत जिवंक केन्ना आयज आतां वी हॅव टू लिव्ह इटर्नल लायफ नाव आयकतात भाव भयणीनो म्हणटच हांव विचारता तुमकां जेजू खुर्सार कित्याक गेलो जेजू कित्याक खुर्सार गेलो आमकां सोडून दिवपाक बरें आहा सोडवून दिवपाक ताचे उपरांत तेजेशी दवरूं सदांच सासणां जेजू खुर्सार गेलो आमी सासणीक जिवीत जिवोवपा खातीर आनी ताच्या मदल्यान कितें आसलें पातोक आसलें तो ताणें आमचें पातोक घेतलें पूण फकत पातोक घेतलें आनी मागीर तेजे उपरांत आमची पातकां घेतलीं आनी आमी कोणाक विचारीत जाल्यार जेजू खुर्सार कित्याक गेलो आमच्या पातकां खातीर आनी कितें पातकां खातीर आमचें सोडवण जालें तितलेंच तो आमचे पासत खुर्सार गेलो कित्याक आमी सासणीक जिवीत जिवोवच्या खातीर भाव भयणीनो
आमचो संबंध आमच्या देवाशी जेजूशी आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देवाच्या उतरार ना जाल्यार आमी कितें करता फकत आमी धर्म करता ज्या भाशेन आमी उठता चाव पियेता नाश्तो करता तेज्या उपरांत आमी दनपार मागीर थोडो लोक गोंया आसा जाल्यार हांव नकळो UK कितें जाता पेज खाता मातशें लोणचें खाता तेज्या उपरांत दनपारां जेवण करता तेज्या उपरांत चाव पियेता मागीर रातचें जेवण करता आनी मागीर आमी न्हिदता आनी आमी सदां आमच्या पोटाची भूक सोगली गेली दुसऱ्या दिसा पोत्तून उठ आनी तेंच कर तेच भाशेन आमी सजमना कितें सकाळीं उठपाचें 10-15 मिनटां वद्देवर अर्घां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू बापाचे पुताचे फुडें आनी मातशें देवाचें उतर वाचलें जालें आमचें ब्रेकफास्ट जाली आतां जेजू ब्रेकफास्ट जाली आं आतां दनपारां तुका मागीर जेवच्या आदीं मागीर कितें आमी अर्घां दितले आनी राती जेवच्या आदीं ताज्या मदल्यान म्हाका कितें करूंक जाय तें हांव करतां आनी हें जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत हें जावन आसा क्रिस्ती जिवीत इज दीस क्रिश्चियन लायफ सकाळीं मातशें कितें केलें 15 मिनटां मागणें मागीर दनपारां आनी मदल्यान मागीर प्रेज द लॉर्ड कितें म्हणलें तितलें जाता ना हें क्रिस्ती जिवीत न्ही हें सासणीक जिवीत न्ही सासणीक जिवीत जावन आसा एक एकल्या तोरीर कित्याक पवित्र आत्मा म्हजे भितर आहा तो म्हजे कडेन उलयत आसा आयकतात भाव भयणी तुमी म्हाका दिसता ही कोदेल चड आवाज कोत्ता म्हाका दिसता हांव आवाज करूंक सोदना पूण म्हाका हांव बसलो जाल्यार म्हाका पवित्र आत्मा कितें म्हणटा हें जावन आसा आमचें सदांचें जिवीत हें जें इकोदेल ही कोत्ता हें जावन आसा आमचें सदांचें जिवीत पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलोवंक सोदता पूण सगळ्या संवसाराचे आवाज म्हणटा कुंकी कुंकू करीत हा आनी ताजो आवाज आमी आयकनात बरें समजलें No, I think it's right. I think it's right. I will see. No, then we'll exchange the chairs. No, it's fine. It's fine. This is fine. This is fine. This is fine. This is fine. Praise God. Perfectly fine. Yes. Very good. तर हे पोझिशन एकदम बरें पळय आवाजूय गेलो प्रेज गॉड प्रेज गॉड तर खरेंच ताचेर बावार थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जांक पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर आमी आतां नियाळ करुया हें सासणीक जिवीत म्हणजे कितें सासणीक जिवीत म्हणजे कितें हांव तुमकां एक एकल्याक विचारूंक सोदतां सासणीक जिवीत म्हणजे कितें वॉट इज इटर्नल लायफ सासणीक जिवीत हांवें तुमकां आतांच सांगलें की जेजू खुर्सार कित्याक गेलो आतां कोण तुमकां विचारता जेजू खुर्सार आमचे बसत कित्याक मेलो आमकां आमी सासणीक जिवीत जिवच्या खातीर आमी इतले दीस फकत कितें म्हणटाले आमी जेजू खुर्सार मेलो आमकां सरवण दिवपाक आमचें तारण करपाक बरें आहा पूण कोण सासणीक जिवीत जियेता जाल्यार ताजे भितर कोण आहा ताजे भितर कोण आहा पवित्र आत्मा आहा म्हणजे पवित्र आत्मा आहा जाल्यार सिम कार्ड आहा जाल्यार ताणें ऑलरेडी ताचें पातकाचें फारीकपण घालून ताणें ऑलरेडी संबंद दवरला आतां समजा कोणें जेजूची सजमणी मेवली खुर्सार गेलो तो समजता बरें आहा जेजू म्हजे पासत मेलो पूण तो सासणीक जिवीत जियना तो देवाचें उतर शिकना तो देवाच्या उतरा पोटान चलना तो खरेपणी सासणीक जिवीत जियेता हांव विचारता तुमकां इज अ पर्सन लिव्हिंग इटर्नल लायफ जस्ट बिकॉज जीसस डायड फॉर ऑन द क्रॉस नो पूण ज्या दिसा म्हाका सजमणी मेवता की जेजून म्हजे पासत कितें केलें तें आतां हांव सासणीक जिवीत जियेता सासणीक जिवीत म्हणजे देवाचें उतर पळोवया जेजू कितें म्हणटा सासणीक जिवीत जुवाचो 17वा विसवर वड 3 वाचूया सासणीक जिवीत भाव भयणीनो आयज आमी सासणीक जिवीत कित्याक आमी चिंता आमकां सजमणी मेवपाक देव आमचो इतलो मोग करता ही वड जुवाचो 3रा विसवर वड 16 आमकां सांगता की देव आमचो इतलो मोग करता आतां हांव तुमकां वो स्क्रिप्चर आमी ह्याचेर नियाळ करचे पयलीं तुमी मातशें आयकात समजा एका गोरकारान एका दादल्यान आनी एका बायलेन काजारामेंचो साक्रमेंट जोडलो साक्रमेंट ती गेली न्हिगोरचे कडेन आनी म्हणलें आय डू यू डू वी डू एवरीबडी डू सारकें जाता न्ही तुका बऱ्यान आनी तुका वायटान तुका बऱ्या सावुदीन वायट सावुदीन तूं भिकारी आसत जाल्यार गिरेस्त आसत जाल्यार आमी सगळे म्हणटा ना आय डू
जाले आणि त्याच्या उपरांत साक्रमंत जोडलो, रिसेप्शन जाले आणि त्याच्या उपरांत आम्ही आता बसली आणि आमचे बोट साखर कित्याक आता इतले रीण फारीक करूंक जाय जाता. काजाराच्या दिसा एकदम बरे मारले, कॅमेरामॅन आल्लो, 2 कॅमेरामॅन, एक वयलो आयलो हेलिकॉप्टराचेर गेलेलो, ते इतले ताणें दुडू मोडले, सारखे जाले. हांगासरले पयशे काडले, दुडू काडले, लोन काडलो, बरे केले. 2 दीस जाल्या उपरांत बाबा पयशे कशे भरपाचे रे? ना रे, पयशे कशे ते वाऱ्यान येतले. 1-2 दिसांक तुवें सगळे केले फेस्त. त्याच्या उपरांत कमेंट्स जाता गियर, कोंचो 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 कशें जातलोय, तुवें म्हाका सांगलें वय वतलोय, काजार जावचे आदीं म्हाका हांगा वतलोय, थंय वतलोय. आतां आमकां जेवपाक पासून पयशे ना, आतां कशे पयशे पडटले आनी जे पयशे मागपाचे आहात आतां जाले कमेंट्स, वय की ना. पूण काजाराचो साक्रमेंट जोडलो, बरें फेस्त जालें. पूण आतां कितें संबंद घरकाराशी आनी बायलेशी आतां संबंद ना, फकत झगडी हा. रीण हा म्हणून, आनी रीण हा म्हणून आतां सगळें कमी जाता. ती म्हणटा म्हाका हांव तुका पळयना, तो म्हणटा तूं ताका पळयना, तो म्हणटा चल तुज्या मायकडचे पयशे घे, तूं आतां हें घे आनी लोन काड आनी हें सगळें आमचें चलता. आतां संबंद बरो हा. पूण काजाराचो साक्रमेंट जोडलो, सगळे लोक म्हणटा काय बरें काजार जालें, फोटो बी काडलो आनी सगळ्यांचेर सगळें बरें जालें. पूण आतां खरेपणी संबंद हा ना. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेजू आमचे पासत खुर्सार गेलो, ताणें आमची सगळीं पातकां घेतली, बरें हा. काजाराचो दीस जालो बरो, आमी सजमणी मेवली. पूण आतां संबंद ना जेजूशी, आतां संबंद ना. फकत केन्ना आमी रातचे एक तेर्स केलो, आयतारा दीस एक मीस केले, आनी जेन्ना आमच्या गोंयच्या सायबाचे फेस्त जाले डिसेंबरान, मागीर 8 दीस 9 दीस नोवेना करपाची बस. आनी आमी म्हणटा आमी साश्टीक जिवीत जियेता. तुमकां दिसता साश्टीक जिवीत हें जावन आसा, साश्टीक जिवीत ना. जेजू खुर्सार गेलो, आमचे पासत मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला, ताणें पवित्र आत्मा धाडलो आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी आतां आमच्यान साश्टीक जिवीत जिवंक जाता. पळयात जिवाचो 17वा विस्वर वड 3 कितें म्हणटा? तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवप, हेंच तें साश्टीक जिवीत. तुका एकल्याच खऱ्या देवाक, हे पयलें पळोवया. तुका एकल्याच खऱ्या देवाक म्हणजे 2 वस्तू. साश्टीक जिवीत जावन आसा 2 वस्तू. तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयल्या त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवप, हेंच तें साश्टीक जिवीत. म्हणजे कितले साश्टीक जिवीत कितें जावन आसा? 2 वस्तू. ओळख घेवन स्वर्गीच्या बापाक, त्या बापाक आनी जेजू क्रिस्ताक. आतां पयलें पळोवया साश्टीक जिवीत. तुका एकल्याच खऱ्या देवाक ओळखून घेवप, त्या देवाक म्हणजे स्वर्गीच्या बापाक ओळखून घेवंक जाय जाल्यार कशे भाशेन आमी ओळखून घेतले स्वर्गीच्या बापाक? If I need to know the true God, if I need to know the Heavenly Father, to know the Heavenly Father or स्वर्गीच्या बापाक ओळखून घेवपाक म्हणजे कितें? ना, त्या स्वर्गीच्या बाबाक ओळखून घेवपाक हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ भाव भयणीनो की हांव ताजो मोग हांवें अनुभवला. I've experienced the Heavenly Father's love. शी मेळ नासलेलो मोग हांवें अनुभवला. कित्याक भाव भयणीनो, हो मोग हांवें अनुभवलो ना जाल्यार ते खंय म्हणटा ताका अनुभवूंक ना जाल्यार म्हज्या पेल्याशी म्हज्या दुस्मानाचो मोग करूंक जायना. म्हज्या क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना. तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका बरें करता. तूं म्हाका वायट कर, हांव तुका वायट करता. पूण हांवें हो मोग अनुभवला जाल्यार हांव हो मोग दिता म्हज्या दुस्मानां पासून. म्हणटच तुका एकल्याच खऱ्या देवाक
ओळखून घेवप म्हणजे कितें ताजो मोग हांवें अणभवला म्हणटून ताजो मोग अणभवूंक हांवें कितें करूंक जाय तुवें आतांच सांगलें हांवें कोणें कितें करूंक जाय हांवें त्या खुर्सार जेजून कितें केलां तें ताणें मानून घेवंक जाय ज्या दिसा हांव तें मानून घेता आतां म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आनी देव म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिता आयकतात भाव भयणीनो ज्या दिसा हांव जेजूक म्हजो सोमी देव आनी सोरवंडार मानून घेता त्या दिसा म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आतां म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला म्हणून देव म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिता स्वर्ग ओपन करता आनी पवित्र आत्मो दिला म्हणून पवित्र आत्मो म्हजे भितर येयला म्हणून तो आतां कित्याक येयला देव आपलो मेळ नासलेलो मोग म्हजे भितर ओतयता रोमकारांक 5:24 वड 5 The love of God has been poured into our hearts by the Holy Spirit. म्हणजे बाबण्णो पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमच्यान क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना आमी फकत धर्म करतले कितली जाणां आयज इग्रोज मातेन फकत धर्म करतात आजून पासून खुर्सार कितें घडलें आजून पासून पवित्र आत्मो तांचे भितर ना आनी फकत धर्म करतात पोन्न्या कराराच्या लोकां भाशेन आजून पासून पवित्र आत्मो कोण आनी कसो संबंद धरूंक जाय तांकां आजून ओळख मेळोंक ना आयज राती आमी काबार करचे पयलीं हो आत्मो आमी एक एकल्यांनी अणभवया we shall receive the Holy Spirit. Amen. And what about the evil? What about the Evil? Evil also is remaining with us, no? बरें समजा ह्या घरान दोग जाण चोर बसले Yeah. आनी हांव 5 बरे सोल्दाद घेवन येयलो आर्म घेवन काबार करून खटाखट दोगांक ते बरे बसले ठाक ठिशकी आतां कोण आहा तिचो Evil is not. इवला काबार करून येयला आतां पवित्र आत्मो येयला जाल्यार when the most high comes in the most low has to get out बरें हांव तुका विचारता समजा ह्या ग्लासान हांवें वद्दें ग्लास बरें खोर उदक घातलें आनी त्या म्हाका थंड करूंक जाय हांवें आतां थंड उदक सोडलें तितल्या म्हणून असो बाय मारयाचो फोन येयलो तूं विसरली 5 मिनटांनी येयली हें उदक कशें आसतलें गरम आसतलें थंड आसतलें कितें आसतलें गरम वो थंड आसतलें कित्याक हें सगळें थंड उदक गेलें आनी तें गरम उदक सगळें भायर येयलें तेच भाशेन हें सगळें पातोक आनी सगळें मेडें आनी सगळें जें कितें म्हणटाय तूं इवल तूं कितें म्हणटाय इवल हें इवल सगळें भितर हाडलें पूण जेन्ना पवित्र आत्मा आयलो हें सगळें इवल भायर गेलें आनी आतां फकत देवाचो आत्मो भितर आसा देवाचो मोग आमचे भितर आसा हांवें आतां आमच्या बाय नेटीक हांवें सांगलें म्हाका मातशें इल्लें गरम उदक हांवें सांगूंक ना जाणो म्हाका दिसता पवित्र आत्म्यान तिका सांगलें पूण तिणें कितें केलें आख्खो ग्लास उदकाचो व्हरोंक ना तिणें इतलें गरम घातलें आनी ताजे वयल्यान थंड घालें वय ना आतां समजा तिणें म्हणलें अरे बाबा कोणाक जो उदक आनी पॅक सोडलें हें सामकें थंड जातालें हेच भाशेन कसलें पातक आमचे भितर आसत जाल्यार जेन्ना पवित्र आत्मो येता पूण पवित्र आत्मो येवचे पयलीं जेजूचें रगत म्हाका सगळें नितळ करता आतां हांव नितळ जाला म्हणून आतां देवान आपलो पवित्र आत्मो म्हजे भितर ओतूंक जाता बरें हांव तुमकां आनी एक उदाहरण दिता म्हाका 2 ग्लास दी एक मेळो ग्लास आहा तुज्या घरान मेळो ग्लास आसचो ना हांव जाणो तुज्या घरान सगळे ग्लास क्लीन आहात एक मेळो ग्लास हाड आनी एक नितळ ग्लास हाड हांव तुका दाखयता तुवें आतां एक बरो प्रश्न विचारलो कित्याक खूब लोक म्हणटा अरे इवल हा पातोक हा हांव पातकी दीस रात पातकी कांतार आतां करपाचें हांव सायबा पातकी बाबा हांव सायबा पातकी बाबा हेच हांव सायबा देवाचो पूत हांव पातकी न्हय जेन्ना जेजूचेर भावान दवरलो आतां हांव पातकी न्हय कित्याक जेजूच्या रोगतान म्हाका नितळ केला मेळो करून हाडला जेजू कारगा आनी हो ग्लास हाडली आतां पळय हो ग्लास जावन आसा मेळो ग्लास हो ग्लास जावन आसा क्लीन ग्लास हो ग्लास जो मेळो आसा पळय तुमी तुमच्यान दिसता कितें आतां समजा
हांवें म्हज्या बाय फातिमा बाय नॅटीक सांगलें म्हाका मातशें उदक दी. तेणें उदक काडलें आनी मेळ्याक लावन घातलें. ताजो त्या उदकाचो कलर कितें आसतलो? तोच कलर आसता. सगळे मिस्त्रात जावन सगळे कलरूच जा. अरे कितें घाला न्ही मेळो आहाय न्ही. पूण आतां हांवें सांगता मेळो आहा ती घेता आनी बरो करून ग्लास नितो करता आनी आतां ग्लास सारको नितो आहा म्हज्या हातान. वय की ना? वो ग्लास जो मेळो आसा जावन आसा तूं आनी हांव ज्या दिसा जितल्या दिसा आमी जेजू वळखोंक ना पूण ज्या दिसा म्हाका ओळख मेवता की जेजून म्हजे पासत कितें गेलें खुर्सार ताणें आपलें रगत वारयलें ताच्या रोगता वरवीं हो ग्लास नितळ जाता. आनी हो ग्लास नितळ जाला जेजूच्या रोगता म्हणून आतां इतलो नितळ जाला आनी आतां म्हज्या ह्या ग्लासान उदक घालूंक जाता. कळोन आयलें तुका? आनी आतां हें उदक म्हज्यान पिवंक जाता. तेच भाशेन जेन्ना हो ग्लास मेळो आसलो देवान हो ग्लास नितळ केलो आपल्या अमोलीक रोगता वरवीं आतां ताच्या म्हजे भितर ताच्यान पवित्र आत्मो वतोवंक जाता आनी हो पवित्र आत्मो म्हजे भितर आहा आनी हो पवित्र आत्म्या वरवीं देव आपलो शी मेर नासलोलो मोग म्हजे भितर वतयता. पळयात जिवांच रोमकारांक 5:20 बोर्ड 5 वाचुया. आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्मे उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला देखून बरवसो आमकां फटयला. देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला देखून कसो ओतला? पवित्र आत्म्या उद्देशी. म्हणटोच हांव जेजूचेर बाबार दवरिना जाल्यार हांव जेजून आपल्या आमोणीक रोगता वरवीं म्हाका नितळ केला जाल्यार हें म्हाका सजमणिना पवित्र आत्मा म्हजे भितर येवंक शकता? हांव विचारता तुमकां येवंक शकता? ना. म्हणटच कितलो लोक म्हाका विचारता तांचे कडेन आमी घात जे भावार्थी न्हय जेजूचेर बाबार दवरिना तांचें कितें जातलें? तांचें आपल्याचें कितें जातलें तांकां इतली काळजी पडोंक ना. तांचें कितें जातलें? अरे पयलें तुजें पयलें पळय. तूं खरेंच जेजूचेर बाबार दवरताय? तांचें पडलां कित्याक तुका? पयलें तुजें पळय. आतां पळय आमी केन्ना फ्लायटीर वेता ती एअर होस्टेस म्हणटा समजा एअर प्रेशर कमी जायत जाल्यार एअर ऑक्सिजन मास्क विल कम डावन ऑटोमॅटिकली. तुमी आयकलां? पयलो ऑक्सिजन मास्क तुमकां घाला आनी त्याच्या उपरांत दुसऱ्यांक आदार करा. तो ऑक्सिजन मास्क म्हजे कडेन ना तुज्यान आदार दुसऱ्यांक करूंक जाता? कितलो लोक दुसऱ्यांक आदार करूंक सोदता म्हणटा तांचें कितें जालां? अरे तूं पयलो पळय तुजें तारण जालां वय ना तुजे भितर पवित्र आत्मा आहा जाल्यार आनी तुजे भितर पवित्र आत्मा आहा जाल्यार तूं असले प्रश्न विचारचो नाय. तूं वयतलय तांचे कडेन आनी तांकां जेजूची बरी खबर सांगतलय आनी तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दितलय. हॅलो म्हाका हो प्रश्न विचारचे स्वतेक तांचें कितें जातलें? तूं पवित्र आत्मो घे. पवित्र आत्मा तुका सांगतलो वच थंयसर तांकां सांग बरी खबर आनी जेन्ना तूं तांकां बरी खबर सांगता जेजून ताचे बसत कितें केलें आनी ती तुजें उतर आयकतात. ती बरी खबर आयकतात. आतां कितें जाता? तांचें तारण जाता. जेजूचें आमोलीक रोगत ताका नितळ करता आनी तांचे भितर आतां पवित्र आत्मा येता. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा येता देव आपलो शी मेर नासलेलो मोग तांचे भितर वतयता. पळय आतां खंय आसता ती म्हजी बाय आमची भयण आतां की सजमणी मेवली आतां म्हणटा तांकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज. जेन्ना म्हाका सजमणी आतां म्हाका सज मेवना हांव हांसता पवित्र आत्म्याची गरज जाय. पवित्र आत्म्याची गरज जाय. देखून बाबणो क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय जाल्यार म्हाका जाय गरज कोणाची? पवित्र आत्म्याची. आपल्या दिलेल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतयला देखून बरवसो आमकां फटयना. म्हणटच परतून वचया जिवांचो 17 वोड 3. आमी कितें शिकता ह्या वेळार? सासणीक जिवीत. आनी सासणीक जिवीत भाव भयणीनो जावन आसा आतां म्हणटकूच न्हय. कितलो लोक सजमता आतां कितें करूंक जाय खरो न्ही हांव म्हाका जाय तें हांव करता
मोतकूच कोण तरी म्हजे पासत मागणें करतलो म्हाका परगो तरेन धाडटले हांवें खूब पयशे दवरल्यात बँकेन तांकां मिसाक दिवपाक म्हाका स्वर्गार व्हरपाक फटयताय तूं ह्या जेजूक वखनाय जाल्यार ह्या वेळार तूं ह्या वेळार सासणीक जिवीत जियेनाय जाल्यार तूं केन्नाच पासून तुजे पासून कितले मागणें केलें तूं केन्नाच स्वर्गार वेचूनाय कित्याक जेजूच्या अमोलीक रोगता वरवीं तूं नितोड जावंक जाय ह्या संवसारान जेजूचो आत्मो तुजे भितर आसूंक जाय पवित्र आत्मा तुजे भितर आसूंक जाय तुमी अशें आयकलां केन्ना जे तुमी आयकतात आमी समज सांगता अरे बाबा मत्तकच दुसरो चान्स आहा सेकंड चान्स आहा लास्ट चान्स जेन्ना आमी ह्या संवसारान येता लास्ट चान्स म्हणजे कितें जेजूचे भावार्थ धरात पवित्र आत्मो अणभवात ताजो मोग अणभवात त्या मोगा वरवीं चलात दुसऱ्यांक ही बरी खबर दियात हांवें म्हाजे कडेन देवाचो मोग ना जाल्यार म्हज्यान दुसऱ्यांक मोग दिवंक जाता समजा हांवें देवाचो मोग अणभव ना म्हज्यान हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक जाता आमी जाता तुमकां कॅन आय गिव समथींग वीच आय डोंट हॅव आय कॅनॉट गिव आय कॅन ओनली गिव वॉट आय हॅव आय कॅन ओनली गिव वॉट आय हॅव रिसिव्ड आनी देखून बाबणीनो परतून वचया जुवाचो 17 वड 3 तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें म्हणटच आतां एकल्याच खऱ्या देवाक ओळखून घेवप म्हणजे कितें ताजो मोग अणभवूंक व्हेरी गुड म्हणटच हांव जे स्वर्गीच्या बाबाक वळखता जाल्यार हांवें ताजो शिमे नासलो मोग अणभवला समजल्यात तुमी ताच्या फुड्यान म्हणटा आनी जाका तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवप जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवप म्हणजे कितें डिवायन मसी पिक्चर दवरपाक आतां पास्कांचो आयतार जालो तेच्या फुडल्या आयतारा दीस आमी कितें करता डिवायन मसी व्हडले सगळे कडेन घरा डिवायन मसी आहा जेजूचो व्हडली पिक्चर आहा व्हडलो स्टॅच्यू आहा हांगा खंयचो स्टॅच्यू आहा ना व्हडलो जेजू थोडो लोक म्हणटा म्हज्या घरान व्हडलो आहा ताका खाड बी आहा आनी तो बरो तेजे काडी जोय दिसता गुणगुणीत नितोळ आनी तो नितो आहा आनी तो हात वयर करता आनी म्हाका बेसांव दिता ह्या जेजूक वळखता आमी Come on. Is this the Jesus we know? How do we know Jesus now? Can you put that scripture in Corinthians? We do not know him anymore. You see it in Google first. See it in Google first. Leave the scripture. Leave the scripture. Go and check the scripture. We do not. Don't change it. Don't change it here. Yeah. I want to check. Check in your mobile. Okay. Check. We do not know Christ like that anymore. See, I want to go to that scripture. Saint Paul says, we do not know Christ like that anymore. We do not know Christ in the flesh anymore. We do not know Christ in the flesh. म्हणटच जेजूक ओळखून घेवपाक म्हणजे कितें भाव भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा आमी स्वर्गीच्या बापाक ओळखूंक जाय म्हणजे ताजो मोग अणभवूंक जाय सारकें आमी आतां जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक जाय 2 Corinthians 5:16 व्हेरी गुड 2 Corinthians 5:16 लेट्स रीड दॅट वर्स आमी कितले पाटी म्हणटा 5 पळय बाबणीनो आमी कितले पाटी समजना की जेजूक ओळखून घेवपाक म्हणजे कितें जेजूक ओळखून घेवपाक कितें म्हणजे कितें आमी ताजे इमाज आसूंक जाय डिवायन मसी पिक्चर आसूंक जाय ब्लेसेड सॅक्रेमेंटा फुड्या आसूंक जाय होय की ना ते आमी ताच्या फुड्या आसा आमी जेजू फुड्यान आसा होय की ना ही वोड आमी वाचूया रीड दिस वर्स कोण वाचत मातशें सोडा ही वोड वाचत ह्या पासत हे सोत आमी ओळखूंक पावले तेन्ना तावन आमी कोणाकूच मनशा सोयंबाचे नदरेन पळोवन लेखिना आनी जरूय आमी एकदा क्रिस्ताक मनशा सोयंबाचे नदरेन लेखला तरूय आतां ताका तसो आनीक आमी लेखिना कित्याक म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर
ती एक नवी योजना पूण पोन्ने ते गेले आता सगळेंच नवें. जेजू कारगां जेजू कारगां म्हणटच सोडाई वड कितें म्हणटा ह्या पासत हे सोत आमी ओळखून पावल्यांक तेन्ना थान आमी कोणाकूच मनशाच्या सैमाच्या नदरेन पडना लेखिना आणि जरी आमी एकदा क्रिस्ताक मनशा सैमाच्या नदरेन लेखल्या तरी आता ताका तसो आनीक आमी लेखिना. म्हणजे कितें आमी जेजूक एक मनीस म्हणून पळयता, एक दादलो म्हणून पळयता. कशें आमी ताका पळयता ताच्या उतरा वरवीं. पळय बाबडीनो ह्या पासत हे सोत आमी ओळखून पावल्यांक तेन्ना थान आमी कोणाकूच मनशाच्या सैमाच्या नदरेन पळयना पडून लेखिना. म्हणजे आता समजा हांव बारीक पळयता, हांव म्हणटा ती तशी अशी, हांवें तशें पळोवंक जाय तिका, हांव तिका कशें पळयता की ती आतां पवित्र आत्म्यान पळयता ती जावन आसा देवाची आपुरबायची धूव. भाव सेबी हांव ताका पळय ताजे केंस वळ्यात आनी ताजे तो उलयता एकदम हांव तशें पळयना. हांव ताका पळयता तो जावन आसा सर्गीच्या बापाचो आपुरबायचो पूत. समजतात भाव भयणीनो? आमी कितले फाटी दुसऱ्या मनशांक तो कितें म्हणटा, कशे भाशेन उलयता, कशे भाशेन सांगता, कशी ताची वायट सोयी आहा, आमी सगळ्यांक दुसरे तूं जाणा ताका तो असो तसो. आता जेन्ना तो खरेपणी देवाचो पूत ताणें जेजूक ओळखून घेतला, ताणें जेजूक आपलो सोबी देव मानला, ताका पवित्र आत्मा मानला, आतां हांव ताका कशे भाशेन पळयता, ताका पळयता एका सर्गीच्या बापाचो पूत म्हणून आनी म्हजो भाव म्हणून, म्हजी भयण म्हणून. तुम्ही समजता ना भाव म्हणून कितें म्हणटा? म्हणटच आतां जेन्ना हांव जेजूक पळयता हांव कसो पळयता, ताका व्हडलें खाड आहा ताच्या उतरा वरवीं जेजूक ओळखून घेवंक म्हणजे कितें? जेजू जावन आसा देवाचें उतर. तें उतर मास जालें, पूण आतां जेन्ना हांव जेजूक वळखता हांव जेजूक मनशाच्या नदरेन पळयना, हांव जेजूक आपल्या ताच्या उतरा वरवीं पळयता. I recognize Jesus by the word, by his word. I recognize Jesus by his word. बाबूनो ज्या दिसाळी म्हाका सजमणी मेळटा, आतां कोण म्हणटा म्हजे कडेन व्हडली माझा, म्हजे कडेन व्हडलो खुरीस आहा, म्हजे कडेन व्हडलें डिवायन मसीह आहा, हांव आतां बाबा तूं जेजूक वखताय जाल्यार तूं फकत वखताय ताच्या उतरा वरवीं. जितलें तूं ताजें उतर सजमताय, जितलें ताजें उतर तुज्या काळजान रिगून दवरताय, तितलें तूं जेजूक चड आनी चड ओळखून घेताय. आयकतात तुमी बाबडीनो? बिश्टें म्हणलें हांव जेजू वखतां, एक जेजू आहा ल्हान इमाज, दुसरो हांव बातीस ब्लेसेड सॅक्रमेंटा फुडें आहा, हांव जेजूक फकत ताच्या उतरा वरवीं वखतां. Are you listening? Yes, brother. So let's go back to John chapter 17 verse number 3. John chapter 17 verse number 3. जितले हांव देवाचें उतर आयकतां, जितले जेजूचें उतर आयकतां, जितले उतराची सजमणी मेळटा तितलो हांव जेजूक ओळखून घेतां, आनीक वळखतां. आनी बरें तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवप हेंच तें एक सासणीक जिवीत. हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदतां. हांवें तुका सांगलें की जेजूक ओळखून घेवप म्हणजे कितें? ताजें उतर ओळखून घेवपाक, ताजी उतराची सजमणी घेवपाक. ओके, हांव तुमकां आनी एक स्क्रिप्चर सांगता. आतां सासणीक जिवीत कशे भाशेन सासणीक जिवीत म्हणजे हांवें पयलो देवाचो मोग अणभवूंक जाय, हांवें उतराची सजमणी घेवंक जाय. आतां तुमकां सांगता जुवाचो फर्स्ट बुक ऑफ जॉन 1 John chapter 2 verse number 5. पयली चीट जुवाची विस्वोर 2 वड 5. आतां पळयात हे दोनूय मोग आनी उतर. आतां पळया कशे भाशेन आमच्यान सासणीक जिवीत जिवंक जाता. आयकात 1 John chapter 2 verse number 5. वाचूया एकदम स्लो वाचा. पूण
ताच्या उतराक पाळो दितात ती देव आमचो कितलो मोग करता तो सोपूर्णायेन ओळखूंक पावल्यांत. हाचेच वरवीं आनी ताचे सवे आसा म्हूण आमकां कळोन येता. जेसू कारगा आता तुमकां सजमणी मेवली. जेन्ना हांव म्हणटा हांव एक सासणीक जिवीत जियेता भाव भयणीनो, पयात हांव विस्वोर पयलींची जिवांची हांव विस्वोर 2:5 पूण ताच्या उतराक पाळो दिता ती देव आमचो कितलो मोग करता तो संपूर्णायेन ओळखून पावल्यांत. म्हणून जितले हांव देवाचें उतर आयकता, जितले हांव देवाचें उतर पाळटा, जितले हांव देवाचें उतर हांव कोत्ता, फकत आयकना. आयज आतां हांवें देवाचें उतर आयकता, आयकलें बरें दिसलें, पूण तें उतर हांवें सुजमणीन घेतलें. म्हाका जेजून खुर्सार कितें केलें, आतां हांव तें खुर्सार कितें केलें म्हणून हांव तेजें उतर आतां आयकता, तेजें उतर हांव शिकता, त्या उतराचेर हांव नियाळ करता, आतां तें उतर हांव पाळटा. तितलें जितलें हांव तें उतर पाळटा तितलो देवाचो मोग म्हजे भितर वाडत वेता. The love of God is becoming to perfection inside of me as I begin to do the word of God. ह्याचे वरवीं आमी ताचे सवे आसा म्हूण आमकां कळोन येता. आनी हाचे वरवीं आमी ताचे सवे आसा म्हूण आमकां वळखून येता. म्हणून आतां आमी कितें जियेता? सासणीक जिवीत. सासणीक जिवीत. So what is eternal life? Eternal life is doing the word of God under the guidance of the Holy Spirit. बरें, आमचे भाशेन सांगता. सासणीक जिवीत म्हणजे हांव देवाचें उतर ती सजमणी घेवन पवित्र आत्म्याच्या आदारान पाळटा, आनी जितलो हांव देवाचें उतर ती सजमणी घेवन तें पाळटा, देवाचो मोग म्हजे भितर वाडत वेता आनी म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी वाडत वेता. हेंच जावन आसा सासणीक जिवीत. जेजू कारगा. म्हणटच हांव देवाच्या उतरान रिगून रावना जाल्यार म्हाका उतराची सजमणी ना. हांव उतर केन्नाच उक्तें करून हांव शिकोना, हांव ताजेर कसलो नियाळ करिना, हांव तें उतर दुसपटाचें. आतां समजा देवा जेजून आमकां कितें सांगलां आपल्या उतरान, कोण तुका एका सायडीक थापट दीत जाल्यार, एके वाटेन थापट दीत जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? तुमी जाणून म्हणजे आमी कोत्ता म्हणून खरेपणी आमचे भितर देवाचो मोग वाडत वेता. या स्लाव गांवांत, या स्लाव इंग्लंडांत तुमी सगळीं मोगाड आहात. कोण कोणाक कितें वायट कितें म्हणलें जाल्यार आमी कितें म्हणटा? गॉड ब्लेस यू, लव यू, हग यू, सेंडिंग केक फॉर यू. ताणें म्हाका अशें म्हणलें, इतलें हांवें ताका करून बरें इतलें म्हाका म्हणलां. तुका पळयता हांव, तुजो टायम येतलो, तुका देव शिकयतलो. असलीं उतरां आमी म्हणटा. देव तुका शिकयतलो, देव तुका बऱ्यो जाग्यार बोलतलो. देव ताका पानिश करतलो. देवान आपल्या पुताक पानिश केला. आमी कित्याक म्हणटा देव तुका पानिश करतलो म्हणून? हय आमी कित्याक चिंता? हें सासणीक जिवीत. पूण ज्या दिसा हांवें देवाचो मोग अणभवला आनी कोण म्हाका वायटूय करता, हांव ताचे पासत मागणें करता, हांव तांकां मोग दिता. कित्याक हांवें जो मोग अणभवला ताज्या कोन्या वरवीं आय डोंट रिस्पॉन्ड टू देम, आय रिस्पॉन्ड टू वॉट आय रिसीव्ड. आयकतात तुमी? भाव भयणीनो, एक आमच्या मनान देवाचें उतर आहा तें बरें आहा. हांव जाणो की कोणें म्हाका थापट दिली जाल्यार कितें करूंक जाय? दुसरो पोलो दिवंक जाय. हें हांव जाणो, हांगा आहा. पूण कालचान तें वचपाक कोणाचो आदार जाय म्हाका? पवित्र आत्म्याचो आदार. कित्याक पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा फकत म्हाका शिकोवन दिवपाक न्हय, पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा म्हाका उगडास दिवपाक. वो लास्ट स्क्रिप्चर पळोवया. आतां तुमी फाल्यां कामाक वयचीं ना, पळोवया. वो स्क्रिप्चर जावन आसा जुवाचो 14 विस्वोर वोड 26. वाचूया. जुवाचो 14 विस्वोर वोड 26. पळोवया पवित्र आत्म्याचें काम कितें जावन आसा तें. 26. जॉन 14:26 वाचूया. पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती मुणगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां
ते सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. म्हणटच पवित्र आत्म्याचें काम कितें जावन आसा आमकां शिकोवपाक आनी आमच्या मनान हाडपाक. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना कोण म्हाका कितें वायट करता, कसली वायट परिस्थिती जाता, समजा हांव दोतोरा कडेन गेलो आनी दोतोरान सांगलें बाबा तुजें सिट्युएशन एकदम गंभीर हा, वायट हा, म्हाका दिसता तुका आनीक एक सुमान उरला, तुजी गॅरंटी गेली आतां. त्या वेळार जेन्ना हांवें पवित्र आत्म्याचेर हांवें नियाळ केला, उतराचेर नियाळ केला, पवित्र आत्मा कितें करतलो? म्हाका रडयतलो? आतां हांव इंतेराक म्हणजे तयारी करतलो? आतां हांव दुसऱ्यांक फोन करून सांगतलो दोतोरान अशें सांगलां तशें सांगलां, आतां म्हजे 8 दीस उरले, आतां म्हाका सगळें हांव रांदपाचें काम बंद करता, तुमी म्हाका आतां जेवण दियात. हें हांव करतलो? हांव कितें करतलो? खरेपणी म्हजे भितर पवित्र आत्मा आहा जाल्यार, खरेपणी हांव एक क्रिस्तांव जाल्यार कितें जातलें? पवित्र आत्मा म्हाका पयलें सांगतलो, अरे बाबा जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालो. हें जें दोतोर सांगता जावन आसा व्हडली फोट, तें कितें ताचे भितर तेज्या रिपोर्टान हा, वय तें हा, पूण सच जावन आसा की जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालो. तें पवित्र आत्मा तुज्या मनान हाडटलो. पूण पवित्र आत्मा भितर ना जाल्यार आतां तो रिपोर्ट एकतच तुका आतां कितें जातलें? रडटलोय, गोरकाराक सांगतलोय, बायलेक सांगतलोय, भुरग्यांक सांगतलोय, शापायक सांगतलोय, शेजाऱ्यांक सांगतलोय, सगळ्या संवसाराक सांगतलोय, अरे बाबा म्हजे पासत मागणी करात, म्हाका दोतोरान सांगलां म्हजो टायम येयला म्हणून. आनी ती आतां म्हणटली आनी तूं सांगतली बाबा कोणाक सांगिनाका. सगलो लोक म्हणटलो आज दुसऱ्यांक सांगतलो, अरे बाबा ताका सांग, दुसऱ्यांक सांगिना. आतां सगलो लोक जाणो तुवें सांगलां सांगिनाका म्हणून, सगलो लोक जाणो आनी सगलो कुचू कुचू करता, अरे ताजो टायम येयला. आतां तितलो बेगीन तुका 8 दीस दिले जाल्यार आतां तुका 2 दीस उरल्यात जेवपाक, कित्याक सगलो लोक तुजे वरवीं मरण उलयता. पूण पवित्र आत्मा जाल्यार कितें खबर आयली जाल्यार हांव म्हजें तोंड बंद करता आनी फकत जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकता, पवित्र आत्मा म्हणटा, अरे बाबा म्हज्या पुता धुय म्हजे, जें दोतोरान सांगलां ती व्हडली फोट, वय ताच्या रिपोर्टाचेर दिसता सगलें, पूण म्हजें सच जावन आसा की ताच्या गायांनी, जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालोय म्हणून. आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. जो रिपोर्ट दोतोरान सांगला ती फोट जावन आसा, हांव कॅन्सल करता आनी जेजूच्या नांवान हांव बरो जालो म्हणून हांव तुका आर्गा वाखाणणी आनी निनवास दिता. आनी परतून हांव 8 दिसांनी वता आनी त्या दोतोराक सांगता, तुवें म्हाका सांगलें 8 दिसां म्हणून हांव बरो जालो म्हणून तुका हांव घोवायकी दिवपाक येयलो. कोणाचें काम जावन आसा तें पवित्र आत्म्याचें. आनी कितले पाटी आमच्या भितर पवित्र आत्मा हांव ना आमी नको, आमी सगळ्यांना पवित्र आत्मा हा आनी आमी मागणी कोत्ता, तेस कोत्ता, लादाई कोत्ता, नोवेना कोत्ता, त्या प्रिचराक आपयता, त्या पाद्रीक आपयता आनी प्रिचर आपलो येता आनी म्हणटा, डोंट वरी, बाय द वुंड्स ऑफ जीसस यू आर हील्ड. बाय द वुंड्स ऑफ जीसस आय मीन फादर तें बरें हा, तें देवाचें उतर. आतां म्हजो रिपोर्ट सांगता म्हाका 8 दिसां, तूं आयला आतां 2 दिसां म्हाका. कित्याक पवित्र आत्मा तुजे कडेन उलयना. अजून पासून ते वेळ काढून ते देवाचें उतर शिकोंक ना, ताचेर नियाळ करूंक ना. म्हणून कितलो सांगीत जाल्यार आतां तुजी परिस्थिती तुजे कडेन इतली व्हडल्यान उलयता, आतां तुजें सगळें भितर सामकें नाश जाता. देखून भाव भयणीनो, आतां जेन्ना आमची परिस्थिती बरी हा, आतां आमच्या जिवितांत सगळें बरें चलता, आमकां बरी सावूत हा, आमी देवाचें उतर शिकोया. जेन्ना ते त्रास येतले आनी त्रास सगळ्यांक येतले, आमी तयार आसा म्हणून त्या सैतानाचे बेळ भाजोवन ताका सामको भायर मशी मार म्हणया आनी एक सैतीवंत जिवीत जियोया. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव, आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. तर आयज भाव भयणीनो, आमी दोळे बंद करया आनी आमी एकली आमकांच एक प्रश्न विचारुया. खरेपणी आमी एक साश्टीक जिवीत जियेता? खरेपणी आमी हो देवाचो मोग आमी अणभवला? खरेपणी आमी देवाच्या उतरान रिगून आसा? हो फकत केन्नाय आमकां वेळ मेळत जाल्यार, कोण आमकां व्हिडिओ धाडत जाल्यार, आमकां आमचें सगळें काम जाल्या उपरांत आमी मातशें आयकता? हो खरेपणी आमी तें इंग्लिशीन म्हणटात पर्पसली हांव देवाचें उतर आयकता? ज्या भाशेन हांव उठ्ठा आनी नश्ट करता, दनपारां जेवता, रातचें जेवता, मदल्यान पेज खाता, मागीर च्या पियेता, मागीर कितें चुडा खाता, खायत हा, त्या वरवीं हांव देवाचें उतर खायत वेता.
देवाचें उतर आमी तोंडांतल्यान खायना पूण आमच्या कानांतल्यान जितलें आमी देवाचें उतर आयकता जितलें आमी देवाचें उतर आयकोन ताजें नियाळ कोत्ता तें उतर आमी पाळटा हें आमी कोत्ता काय आयज तर आमी हाचेर नियाळ करुया आमी हें जिवीत जिवंक कोमेस करूंक ना जाल्यार आयज तर आमी सासणीक जिवीत जिवपाक आमी सुरवात करुया आनी ते सुरवात करचे पयलीं करपाक जाय जाल्यार आमी पयलीं आमकां जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सरोंडार म्हूण मानून घेवया ताणें खुर्सार आमचे पासत कितें केलें तें तर ह्या वेळार आमी आमचे दोळे बंद दवरून आमी खुर्साच्या मोळ्यान आमी उबे आसाव सगळीं भुरगीं तुमी मातशी दोळे बंद दवरात एक एकलीं आमी आमचे दोळे बंद दवरया आनी ह्या वेळार एक एकलीं खूब लोक न्हय आमी सगळीं न्हय पूण हांव एकलोच हांव एकलींच त्या खुर्साच्या मोळ्यान आसा आनी जेजू त्या खुर्सार उमकोता जेजू ह्या वेळार खुर्सार म्हज्या फुड्यान उमकोता हांव ताच्या फुड्यान आसा आनी ताचें रोगत आमोडीक रोगत म्हजेर व्हांवता आनी जेन्ना ताचें आमोडीक रोगत म्हजेर व्हांवता ताचें आमोडीक रोगत म्हाका नितळ कोत्ता ताचें आमोडीक रोगत म्हाका सगळें म्हजें पातक नितळ कोत्ता आमी आयकलां कशे भाशेन ताच्या रोगता वरवीं आमी नितळ जाल्या ताका जाय आमी सासणीक जिवीत जियेल्लीं आनी तें सासणीक जिवीत आमकां फकत जिवंक जाय जाल्यार आमकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज पूण तें पवित्र आत्मा आमचे भितर येवचे पयलीं आमी आयज त्या खुर्साचेर पळोवया जेजू उमकोता ताची कूड तुटल्या फुटल्या ताचे दोळे सुटल्या ताजी आडां सुटल्यान ताच्या पोटांतलें सगळें फुटलां आमी ताचें तोंड पळोवंक जायना कित्याक ताचें तोंड एका मनशाचें दिसना कित्याक तें इतलें मारून कितलें मार खान आमच्या पातकांक लागून तो एक मनशा भाशेन दिसना आनी तो आतां खुर्सार उमकोता आनी तो तुका म्हणटा म्हजे पुता म्हजे दुये तूं एकलोच आसलो जाल्यार तूं एकटीच आसली जाल्यार हांव तुजे पासत मोतलो आसलो इतलो हांव तुजो मोग करता आनी तो तुका पळयता आनी तुजे दोळे ताजेर वेतात तुजे दोळे आनी जेजूचे दोळे एक जातात आनी तो तुका मोगान पळयता आनी म्हणटा हांव कोश्टान हा हांव दुखेन हा हांव वेळार म्हज्या सोयीच्या बापानूय म्हाका सोडला तुमच्या पातकां लागून पूण हांव तुजो मोग करता आनी जेन्ना तो तुका सांगता हांव तुजो इतलो मोग करता हांव तूं एकटीच आसली जाल्यार हांव तुजे पासत खुर्सार वेतलो आसलो हें तो सांगता त्या वेळार तूं आतां जेजूक पळयताय आनी तूं आतां जेजूक म्हणटाय आनी आमी सगळीं आमचें तोंड उक्तें करून हें मागणें जेजू कडेन करुया मोगळा बापा हांव तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता आयच्या दिसा पासत इतलो मोगाळ देव तूं इतलो काकूटकार देव तूं इतलो दयाळ देव तूं तुवें बापा तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान म्हजे खातीर धाडलोय आनी जेजू तूं खुर्सार गेलोय म्हजो जागो घेतलोय आनी तूं म्हज्या पासत मेलोय मोरचे आदीं तुवें जें म्हाका फावो जावंक जाय आसलें तें तूं भोगलोय तुवें म्हजी सगळीं पातकां घेतलीं कालची आयची आनी फाल्यांची पातकां घेतलीं तुवें म्हजें सगळें शिराप घेतलें तुवें म्हजी सगळी लॉज घेतली तुवें म्हजें सगळें नाकारपण घेतलें तुवें म्हजी सगळी गरीबकाय घेतली आनी तुजे कुडीन तुवें सगळे पिडा रोग तुवें तुज्या कुडीन घेतलोय आनी तूं म्हजे पासत मेलोय पूण 3 दिसा उपरांत तूं पुनोत जिवन जालोय आनी तूं आतां सोगीच्या बापाच्या उजव्याक बसलाय आनी म्हजे पासत विनोती कोत्ताय जेजू तूं म्हजे पासत ह्या वेळार विनोती कोत्ताय ह्या वेळार तूं स्वर्गीच्या बापा कडेन म्हज्याशी उलयताय
हांव तुका जेजू म्हजो सर्वंडार देव आनी स्वामी म्हूण मानता. जेजू हांव तुका म्हजो स्वामी देव आनी सर्वंडार म्हूण मानता. तुम्ही मुडात सामकी खतखत्यान काळजांतल्यान मुडात. जेजू हांव तुका म्हजो स्वामी देव आनी सर्वंडार म्हूण मानता. तुम्ही सगळी मुडात पोतून मुडात एका ताळ्यान मुडात. जेजू आणि ह्या वेळार तुवें म्हाका सर्गीच्या बापाचो पूत, सर्गीच्या बापाची धूव केल्याय म्हणून हांव तुका आर्गान वाखाणणी दिता. आणि सर्गीचो बाप म्हजो बाप जाला. तुम्ही हे सत मानता जाल्यार तुम्ही जेजू कितें म्हणटल्यात? तुमी व्हडल्या ताळ्यान खतखत्यान आर्गान तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. ह्या वेळार देव तुका पवित्र आत्मा आपलो दिता. हालेलुया हालेलुया. शिरा ला 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 शिरा ला 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 शिरा ला 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 ला. जेन्ना म्हजो हात जोडटा तुमचे वयर, ह्या वेळार पवित्र आत्मा तुमचे भितर घेवता. मोग देव आपलो शीमेर नासलेलो मोग तुमचे भितर उतयता. शिरा ला 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 शिरा ला 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 शिरा ला 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 शिरा ला 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 शिरा ला 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 ला. Receive, 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 receive. या वेळार जो कोण इंटरनेटाचेर पळयता, तुझे हात जोड, तुझ्या तोकलेचेर आणि फकत आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता. हालेलुया. शिरा ला 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 शिरा ला 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 शिरा ला 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 ला. Receive, 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 receive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shira la 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 shira la 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 la. या वेळार पवित्र आत्मा आपलो मोग आमचे भितर उतयता. शिरा ला 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 शिरे रे 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 शिरा ला 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 शिरे रे 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 रे. Receive, 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 receive. पवित्र आत्म्याचो उजो या वेळार या जाग्यार आसा. एकेकड्याचेर तो पडटा या वेळार जेजूच्या नांवान. हालेलुया. शिरा ला 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 शिरा ला 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 शिरे रे 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 शिरा ला 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 शिरे रे 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 शिरा ला 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 शिरे रे 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 शिरा ला 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 शिरे रे 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 शिरा ला 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 शिरे रे 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 शिरा ला 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 शिरे रे 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 शिरा ला 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 ला. हालेलुया हालेलुया. व्हडल्या ताळ्यान आमी आर्गां वाखाणणी दिनवास दिया. महिमा तुका बाबा, महिमा तुका पुता, महिमा तुका पवित्र आत्म्या. शिरा ला 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 शिरा ला 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 ला. Those of you can pray in tongues. जो on tongues and heart. या वेळार पवित्र आत्म्यावर आमी मागणी करूया. शिरा ला 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 शिरे रे 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 शिरा ला 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 ला. पवित्र आत्म्याचो उजो 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 पवित्र आत्म्याचो उजो या वेळार या जाग्यार पडटा. जो कोण बावाट करता ताका या वेळार पवित्र आत्म्याचो उजो पडटा. देव आपलो मोग तुजे भितर ओतयता. तुका बोगसणे दिवपाक तो आतां फरमायता. तुका बोगसणे तो दिता. तुजो आपलो शिमे नासलेलो मोग ओतयता. हालेलुया. शिरा बाबा बा शिरा ला बाबा बा रीरा ला बे 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 शिरा ला 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 ला. देवाचो मोग या वेळार आमी जेन्ना उणभवता वो मोग आमकां बोगसणे दिता. वो मोग आमकां नितळ करता. वो मोग या वेळार आमकां देवाची भुरगीं म्हणटा. हालेलुया
Hallelujah. Shira baba ba shira baba baba shira ra 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 ra. Shira ra 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 ra. Hallelujah. 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 मुझे बरोबर हे मागणे करात मोगळा बापा आम्ही तुका अर्गा वाखाणण्यान दिनवास दिता कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशी तुवें म्हजे भितर तुजो शी मेल नासलेलो मोग म्हजे भितर ओतयलाय म्हाका तुजें बोगसण दिलाय देखून मोगळा बापा जेजूच्या नांवान जो आत्मो म्हाका बोगसूंक दिना त्या आत्म्याक हांव शिराप घालता हांव हुकूम दिता आनी म्हज्या जिवितांतलो म्हज्या फामिलींतलो म्हज्या काजारी जिवितांतलो म्हज्या सगळ्या संबंधांतलो भायर सर म्हणटा जेजूच्या नांवान जेन्नाथान हांव म्हज्या मायच्या कुसव्यान जल्मलो ते आयज पर्यंत हांव सगळ्यांक म्हज्या जिवितान बक्षिता हांव म्हज्या पाय मायक बक्षिता म्हज्या भाव भयणांक बक्षिता म्हज्या गोरकाराक बक्षिता म्हज्या पत्नीक बक्षिता म्हज्या सासूपायक सासूमायक बक्षिता म्हज्या भुरग्यांक बक्षिता म्हज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक बक्षिता म्हज्या शेजाऱ्यांक बक्षिता म्हज्या सगळ्या सोयऱ्यांक बक्षिता म्हज्या कामाचेर काम करतल्या बरोबर हांव तांकां बक्षिता म्हज्या कामाचेर म्हज्या साहेबाक हांव बक्षिता आनी म्हज्या दुस्मानांक पासून हांव बक्षिता आनी हांव म्हाकाच बक्षिता आनी तुजें उतर म्हणटा जेन्ना हांव बक्षिता तूं म्हाका बक्षिताय तुजें बोगसणें म्हाका फाव जालां आनी सैतानाची पदवी म्हज्या जिवितान म्हाका निसंटन करपाक ती कॅन्सल जाल्या आनी सैतानाची पदवी नस जाल्या याच वेळार जेजूच्या नांवान आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू व्हडल्या ताळ्यान दिवया आर्गां ह्या वेळार तुका जे देवाचे बरे हात ह्या वेळार भावता तुमच्या जिवितान हालेलुया हालेलुया शिराला बाबा शिराला बाबा शिराला ह्या वेळार देव इतलो पेगस पवित्र आत्मो पेकोणी ह्या वेळार दिता आमकां ह्या वेळार आमच्या कुडी पेकोणी पेता सगळो मोग देव आपल्या देवाच्या आपल्या जिवितान आमच्या भितर ओतयता जे ब्लॉक जाल्लेले ह्या वेळार आमच्या फॅमिलीन आमच्या भाव भयणांक ह्या वेळार तुज्या मागणे वरवीं इतली सुटका मेळटा आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू महिमा तुका जेजू ह्या वेळार आमच्या पाय माय पासत आमी मागणी करूया भाव भयणांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या सोयऱ्यांक ह्या वेळार आमच्या मनान हाडया जो मोग आमचे भितर देवान ओतयला हो मोग आमी ह्या वेळार तांकां दिवपाक आमी तयार जावया आमी सगळ्यांक बोगसण दिला जाल्यार आमी तांकां मोग दिवपाक आयजतान सुरवात करूया सगळे देवाचे ह्या वेळार आमच्या जिवितान व्हांवता म्हणून आमी देवाक पयलींच आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 आमी देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिया आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका दोनिया आर्गां तुका आतानी सासनां आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका दोनिया आर्गां तुका आतानी सासनां पोतून करूया आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका दोनिया
आर्गा तुका आता निसासनं. हालेलुया हालेलुया. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. तर भाव भयणीनो, आयज आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक आमी आर्गां वाखाणली आनी दिनवास दिया, कित्याक तो आपल्या उतराक विस्वाशी, तो आपल्या उतराक खरेंच विस्वाशी. आनी ह्या वेळार ताणें आमकां आपल्या पुताचो ओचमो दिला. ताणें आमचे भितर आपलो पवित्र आत्मो ओतयला आनी त्या पवित्र आत्म्या उदेशी ताणें आमकां आमचो संबंद आयजतान आमचो संबंद देवाशी घट जावपाक, आमी ताच्या उतरान रिगून रावपाक, आयजतान ताच्या उतरान आमी पाळ दिवपाक, तें उतर आमच्या दिसपट्टा जिवितान करपाक तो आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी तो आदार दिवपाक आयज दितलो. आनी था आमचें जिवीत नवें जालां म्हणून आमी देवाक खतखत्यान आर्गां वाखाणली आनी दिवस दिला. हालेलुया. मंगळा बापा, आमी तुका आर्गां वाखाणली आनी दिनवास दिता आयच्या दिसा पासत. ह्या आमच्या भयणी नेटी पासत, ह्या आमच्या भाव भयणां पासत जी ह्या वेळार खाजीर आसा बाबा, आनी सगळीं जी जाणां ह्या वेळार देवाचें उतर आयकतात बापा, आमी जाणो ह्या वेळार तूं जेन्ना हें उतर आमकां शिकयताय, हें उतर ज्या उतराची सजमणी दिल्याय, आमी जाणो बापा की ह्या वेळार तुवें आमकां एक नवी रचना केल्याय, तुजो पवित्र आत्मो आमचे भितर उतयलाय. आनी हो मोग जो आमी अणभवला पवित्र आत्म्या उदेशी, आयजतान हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी तयार जाल्या. आमी ताचें उतर आमी पाळटल्या म्हणून आमी तुका पयलींच आमी ह्या वेळार आमी तुका सांगता. आनी बापा, तुवें हो मोग आमचे भितर उजयला. आमी सगळे कडेन आमच्या फॅमिलीन, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातेनी ह्या हो मोग आमी दिवपाक आयजतान आमी तयार जाल्या म्हणून, आनी हो मोग तुवें आमचे भितर उतरलाय म्हणून आमी तुका पयलींच सर्गीच्या बापा आर्गां वाखाणली आनी दिनवास दिता जेजूच्या नांवान. आमेन आमेन. आर्गां तुका जेजू, वाखाणली तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस.